ತ್ರಿಯೇಕ ದೇವನೇ ಆರಾಧನೆ ತಂದೆಯೇ, ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ, ಆರಾಧನೆ ಆತ್ಮನೇ, ತ್ರಿಯೇಕ ದೇವನೇ ಆರಾಧನೆ, ಆರಾಧನೆ ನನ್ನೇಸು ದೇವರಿಗೆ, ಆರಾಧನೆ, ಆರಾಧನೆ ನನ್ನೇಸು ರಾಜನಿಗೆ. ಪರದಿಂದ ಇಳಿದ ದೇವ ನೀನಾದೆ ರೊಟ್ಟಿಯ ರೂಪ, ಪರದಿಂದ ಇಳಿದ ದೇವ ನೀನಾದೆ ರೊಟ್ಟಿಯ ರೂಪ, ನನ್ನು ನ ಭುಜಿಸಲು ನನಗಾಯ್ತು ರಕ್ಷಣೆಯು, ನಿನ್ನನ್ನು ನಾ ಭಜಿಸಲು ಬಾಳೆಲ್ಲ ಆನಂದವು, ನಿನ್ನನ್ನು ನಾ ಭುಜಿಸಲು ನನಗಾಯ್ತು ರಕ್ಷಣೆಯು, ನಿನ್ನನ್ನು ನಾ ಭಜಿಸಲು ಬಾಳೆಲ್ಲ ಆನಂದವು. ಆರಾಧನೆ ತಂದೆಯೇ, ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ, ಆರಾಧನೆ ಆತ್ಮವೇ, ತ್ರಿಯೇಕ ದೇವನೇ ಪೂರ್ವಜರು ಉಂಡರು ಮನ್ನಾ, ಸಾಬವರ ಬಿಡಲಿಲ್ಲವಲ್ಲ, ಪೂರ್ವಜರು ಉಂಡರು ಮನ್ನಾ, ಸಾಬವರ ಬಿಡಲಿಲ್ಲವಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ದೇಹ ಉಂಡವರೆಲ್ಲ ಎಂದಿಗೂ ಸಾಯುತ್ತಿಲ್ಲ, ಪರಮ ಪ್ರಸಾದದಿ ನೀನು ಎಂದಿಗೂ ಬದುಕಿರುವೆ ಎಲ್ಲ. ಆರಾಧನೆ ತಂದೆಯೇ, ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ, ಆರಾಧನೆ ಆತ್ಮರೇ, ತ್ರಿಯೇಕ ದೇವನೇ ಆರಾಧನೆ ತಂದೆಯೇ, ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ, ಆರಾಧನೆ ಆತ್ಮವೇ, ತ್ರಿಯೇಕ ದೇವನೇ ಆರಾಧನೆ, ಆರಾಧನೆ ನನ್ನೇಸು ದೇವರಿಗೆ, ಆರಾಧನೆ, ಆರಾಧನೆ ನನ್ನೇಸು ರಾಜನಿಗೆ. Alleluia, 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 Alleluia.
Alleluia, 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 Hallelujah, तुका सुनिया जेजू ओगळा तुका जेजू महिमा तुका जेजू वंदन तुका जेजू प्रणिपात तुका जेजू आज आमच्या मुखार तू हजर आसाय हीच आणि खरोच या उड्यार पार पवित्र सक्रांता तू हजर आसाय सुनिया हांगासर आमी तुज्या मुखार सर पडल्या आमकां तुका समर्पण दिता हांगासर हजर आसल्या हरी एका भावा भयणीचेर भुरग्यांचेर तुज्या आशीर्वाद घाल तांकां बळवंत कर सत्यवंत कर हालेलुया हालेलुया Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ergan Baba Bata Bovita Hallelujah. Ergan Jesu, Ergan Jesu, Glap Jesu, Glap Jesu, Mahima Jesu, Mahima Jesu, Stuti Jesu, Vandan Jesu, Vandan Jesu, Pranipat Tuka Jesu, Pranipat Tuka Jesu, Mahima Tuka Jesu, Mahima Tuka Jesu, Namaskar Tuka Sumya, Namaskar Tuka Sumya. Hallelujah, 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 Hallelujah. डोळे दंप्या दिमी गल्ला कडेन आमचे दोन्ही हात आमच्या हृदयार दवरया. आज आमी सुम्या मुखार हजर आसा सान लॉरेन्साक समर्पण दिल्या ह्या पवित्र जाग्यार आसा ह्या पवित्र मंदिरांत आसा. कीर्तन 68:19 म्हणटा Psalm chapter 68 verse 19 सदैव जावं सर्वेस पोर दिसान दीस आमचो भार तो वावयता देव आमचो सडवणदार जायतो भार जायते ओझे कष्ट दुख पिडा एकसुरपण सलवणी चिंतले की जायना सगळें आमी घेवन आयल्या सोम्याच्या मुखार आसा. कीर्तन 68:19 म्हणटा सदैव जावं सर्वेस पोर दिसान दीस आमचो भार तो वावयता ನಮ್ಮ ಭಾರ ಅವ್ರು ಎತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ आमचो भार आमचे ओझे द वेट दॅट वी आर कॅरिंग जावंक पुरो ना भलायकी पिडा दुख मिसअंडरस्टँडिंग दुबाव राग अस्कतकाय सगळे हे भार आमकां बुडयतात. आमच्या कुटुंबाचे समस्ये आज ह्या किर्तनगराच्या उतराद्वारे देव आमकां बसयता तो आमचे भार वयता. आमी मात्र न्हय आमचे सांगात तो आसा तो आमचो सडवणदार आमकां सुटका दिता आमकां सुटका दिता आमकां भलायकी दिता बरें करता. कीर्तन 46:7 म्हणटा दळबारांचो सर्वेस पोर आमचे सवय आसा जाकूब असो देव आमचे खोटें आमचो देव आमचे सवय आसा. तो आमकां पयस सरचो न्हय आमकां सांडचो देव न्हय. एक आवय तरी ताच्या बाळाक विसरात पूण हांव तुका विसरचो ना म्हणला. तुजें नांव म्हज्या हाताच्या ताळवेर लिखून दवरला. देखून मोगाळ भावा भयणीनो आमी भिवचें नाका. तो दळबारांचो देव आमचे सवय आसा आमचे सवय आसा. ताका स्तुती करूंक ताका महिमा दिवंक आमी हांगासर आयल्या. ताका आराधन करूंक आयल्या. ताकाच आमचें जिवीत समर्पण दिवंक आमी आयल्या. आमी भिवची गरज ना. ताणें ताच्या दुतांक धाडन आमचें संरक्षण केलां आमकां राखलां सांबाळलां हांगासर येवन पावच्या बरें केलां. देखून आमी भियाचें म्हणना. तुजो देव आमच्या संगात आसा आमचो सोमी आमच्या संगात आसा आमचे राखण बडवे आमच्या संगात आसात. मोगळा जेजू म्हज्या पट्ट्यान म्हणा मोगळा जेजू
दयाळा जेजू दयाळा जेसू काकुळदारा जेजू काकुळदारा जेसू ऐसो दीस आईसो हो दीस वेळ हो वेळ ही घडी ही घडी म्हाका तुवें म्हाका तुवें दिल्ल्या खातीर दिल्ल्या खातीर अर्गां दिता अर्गां दिता होगळाप दिता ओगळाप दिता स्तुती करता स्तुती करता जेजू जेसू ह्या सकाळींच्या वेळार या सकाळींच्या वेळा सान लोरेसाक सान लॉरेसाक समर्पिल्ल्या समर्पिल्ल्या ह्या बसलिकांत या बसिलिकांत तुका आराधन करूंक तुका आराधन तुजी करूंक महिमा गावंक तुझी महिमा गावंक तुकाच तुकाच म्हाका समर्पण म्हाका दिवंक समर्पण दिवंक आज आज म्हाका म्हाका तुवें हांगा तुवें हांगा आपोवन हाडलाय आपोवन ह्या हाडलाय देण्यां खातीर ह्या देण्या खातीर बेसावां खातीर अर्गां दिता अर्गां दिता सोम्या जेजू सोम्या जेसू अर्गां दिता अर्गां दिता सोम्या जेजू सोम्या जेसू हो इल्लो वेळ इल्लो वेळ एक 2 घंटे 2 घंटे तुझ्या दैविक तुझ्या दैविक सहवासांत सहवासांत करसूंक करसूंक म्हाका कृपा दी म्हाका कृपा दी म्हाका आधार दी म्हाका आधार दी म्हाका बळ दी म्हाका बळ दी पवित्र आत्म्याची घटाय दी पवित्र आत्म्याची घटाई दी म्हाका अभिषेक कर म्हाका तू अभिषेक बळवंत कर म्हाका बळवंत कर सत्यवंत कर सत्यवंत कर अर्गां जेजू अर्गां जेसू ओगळाप जेजू ओगळाप जेसू स्तुती जेजू स्तुती तुका जेसू महिमा जेजू महिमा जेसू वंदन जेजू वंदन जेसू हालेलुया 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 म्हटल्यान स्तुती करूया हालेलुया 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 सोम्या जेजू हांगासर आयल्या हर एका भावापैकी तुजो आशीर्वाद वत तांकां तुज्या सावळी दी तांकां तुजो आदार दी तांकां तुजी मजत दी तांच्या देहाचे सर बंधन सर ते अडखळ कष्ट दुख समस्या तांकां दोस्तार ते खाण उडाय तांकां तुजे सवय एक कर सोम्या जेजू म्हाका आनी हांगासर असल्या हर एका भावापैकी तुजे सगळी एकवटाय आनी तुजो आशीर्वाद लाभाय हालेलुया 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 उबे रावया एक घडी बरं मागीर बसयेत पवित्रत्मो आपोस्तलांक धैर्य दिल्लो उज्याच्या जिब्याच्या रुपार तांचेर पेंतेकोस्ताच्या दिसा देवून येवन भियोन कांगाल जाल्ल्या त्या सिसांक आपोस्तलांक नव्या सक्तीन तो भरलो जेजूक ताळणी येवन आयिल्ल्या वेळार त्यात पवित्रत्म्यान घटाय दिल्ली त्या ताळण्यांचेर जैत धरून आपणाचे मिसांव सुरू करतना जर्दान न्हंयत पवित्र स्नान करतना पारव्याच्या रुपार तो देवून आयलो ताका वाड केली ताका मजत दिली ससाय दिली गेस्सेमनी मोळ्यांत मागता आसतना ताचे आटाविटे सोसूंक जायनातल्या वेळार त्याच पवित्रत्म्यान ताका घटाय दिली देवदूताच्या रुपार तो आयलो ताका कृपा दिली तो पवित्रत्म पोरण्या सोल्ल्यान पात्रियार्कांक जणवाय दिल्लो त्या प्रवाद्यांक घटाय दिल्लो कृपा दिल्लो देवाचे उतर प्रगट करूंक आधार दिल्लो तो पवित्रत्म ताच्या बळान मरी गर्भेस जाली आनी सोम्यांक सडवणदाराक ह्या संवसारी हाडून आयली त्या पवित्रात्म्याची मजत आमी मागया कित्याक आमी मस्तपटी आमचो देव पवित्रात्मा म्हणलें विसरून वता द फॉरगॉटन गॉड इज हॉली स्पिरीट ना खंयच्याय काम आमी हातीन धरता आसतना खंयच्याय वावराक आमी वता आसतना त्या पवित्रात्म्याची मजत मागया पवित्रात्म्या म्हाका बळ दी पवित्रात्म्या म्हाका वाट दाखय पवित्रात्म्या म्हाका जाणवाय दी पवित्रात्म्या म्हाका कृपा दी म्हूण मागया तो आमकां दिता घटाय सखत दिता वाट दाखयता आज हें आराधन चलोवन व्हरूंक हें मिसाचें बलिदान भेटोवंक देवाचें उतर प्रगट करूंक आनी हांगासर कंथारां गावंक हांगा वजंत्रां खेळच्या भावाक आनी आमकां सर्वांक तो पवित्रात्मा आमकां अभिशेक करून दी देण्याचो दातर कृपेचो सागोर तो पवित्रत्म आमकां देणी जाय देणी देवान जायती दिल्या ती वृद्धी करूंक जाय आमकां कृपा जाय सकत जाय आज हें पवित्रत्म्याचें गीत गायतना आमी मागया आमचे दोनी हात वयर कर मागया आमची मालगडी हात वयर कर मागताले मोयचे हात वयर कर मागतना अमेरिकान ताचेर इस्रायल परजा जैत व्हरताली आमी हात वयर कर त्या पवित्रत्म्या कडेन मागया तुमकां कळलें एक देणें जाय कळली सकत जाय तुमकां कळलें एक जावंक आसा कलेन तुमचें काम जावंक आसा त्या पवित्र आत्म्याची ससाय मागून गावया गीत देण्याच्या दातारा तुमच्या बुकांत आसा पूण बूक पळोवचें नाका आमी बाय हार्टच सांगयात तें सुलाभ आसा
दातारा कृपेच्या सागोरा परतून सर्गींच्या रस्तारा आत्म्या पदवेदरा अज्ञापोत्वेदारा देण्याच्या दातारा देण्याच्या दातारा कृपेच्या सागोरा कृपेच्या सागोरा सर्गींच्या रस्तारा अज्ञापोत्वेदारा पवित्र आत्म्या ये देवन आमचे वयर आमकां कृपा दी सकत दी आदार दी देणे दी आमकां कृपाला बय सर्गींच्या रसनार आत्म्या पदवेदरा सन्वाईन तुझ्या परमोणात मोच्या कृपेन भरमाका देव तुका सेवा सन्वाईन तुझ्या परमोणात मोच्या कृपेन भरमाका देव तुका सेवा देण्याच्या दातारा कृपेच्या सागोरा सर्गींच्या रस्तारा अज्ञापोत्वेदारा देण्याच्या दातारा देण्याच्या दातारा कृपेच्या सागोरा सर्गींच्या रस्तारा अज्ञापोत्वेदारा ये पवित्र आत्म्या आम्हा सर्वांचो भावार्थ गुण कर आमच्या थंयसो दुबाव पयस कर वायटा विघ्नांतले आमकां तूं निवार भावार्थ सोम्या जेजूचेर अखंड भावार्थ दवरून आमच्या जिवितांत कितले कश्ट आयल्या रे दूख आयल्या रे बेजार आयल्या रे अडचणीक सांपडल्या रे परतून परतून समस्या आयल्या रे आमचो भावार्थ तुझ्या पुता जेजू थंय आमी अखंड दवरून आमचें जिवीत मुखार सोनोरूंक आमकां आदार दे आमच्या जिवितांत दुबाव तूं हाडिनाका सोम्या तुझ्या थंय आमी सदांच भावार्थान जियोंक आमकां आदार दे सर वायटांतले विघ्नांतले आपायांतले अवघडांतले पिडे शिडेंतले तूं आमकां राख पवित्र आत्म्या आमकां वाड दाखय मजत दी म्हूण आमी गावया भावात गुण कर दुबाव पयस कर वायटा विघ्नांतले सदांच तूं निवार भावात गुण कर दुबाव पयस कर वायटा विघ्नांतले सदांच तूं निवार देण्याच्या दातारा कृपेच्या सागोरा कृपेच्या सागोरा सर्गींच्या रस्तारा अज्ञापोत्वेदारा देण्याच्या दातारा देण्याच्या दातारा कृपेच्या सागोरा सर्गींच्या रस्तारा आत्म्या पदवेदरा अज्ञापोत्वेदारा पवित्र आत्म्या आमकां तुजे थंय तूं म्हजे थंय एक जावन रावोंक कर म्हज्या सोम्या थंय हांवें सदांच एकवटान जियो म्हाका आदार दी तुजे थावन केदींच म्हाका पयस व्हरनाका म्हज्या जिवितांत जायती देणी म्हाका जाय ह्या घडये तुज्या कडेन मागता तुज्या आदारान ती पदवी ती सकत तूं म्हाका फावो कर तुका महिमा दिवंक म्हाका आदार दे पवित्र आत्म्या आम्हा समयेच तांचेर तूं देव आमचे त्या शिकली असक्त काय
आमच्या दयाचे उणेपण, आमच्या दयाची पिडा, आमच्या दयाचे दुःख एकसरपण बेजाराय सगळे तूं तुझ्या त्या पवित्र आत्म्याच्या उजान ते भस्मून उडय. आमकां बळवंत कर, सत्यवंत कर. पवित्र आत्मे आम समेस्त तांचेर देवने अभिषेक कर, कृपा दी. तुका ती भस्म ती भस्माका तुझे तांके दीस पयस करिनाका. पडू तुका ती भस्माका तुझे तांके दीस पयस करिनाका. देण्याच्या दातारा सागोरा सर्गीच्या रस्तारा अज्ञापोत्वे धारा. देण्याच्या दातारा कृपेच्या सागोरा सर्गीचार सारा अज्ञापोत्वे धारा. हालेलुया 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 हालेलुया. वरदान तुका सगळ्यांचे पवित्र आत्मे आमकां देवने आमकां तो अभिषेक कर, बळवंत कर. आमच्या तकलेंतल्यान पांयां पडुया तुज्या पवित्र आत्म्याची सकत तुझ्या जिवितांत कितें उणें पडटा, कितें आसा कितें आसा कितें आमकां जाय, पवित्र आत्मे आमकां तूं वाड देता. तुज्या जणवयान तुज्या हालेलुया हालेलुया पवित्र आलेलु आलेलुया आलेलु आलेलुया आलेलु आलेलुया आलेलु आलेलुया. बसा, दया करून बसा. नीट बसा, दोळे धांपा, रिलॅक्स, काळीज मन शांत दवरा. सान फ्रांसीस असिसी, दोळे धांपया. सान फ्रांसीस असिसी इगर्जे भितर मागोवंक येता आसतना ताचे वणो मात्र न्ही, ताका आसचे कश्ट दूख ताचे ते कितें भोगताले ते सगळें तो भायर दवरतालो. इगर्जेच्या भायर दवरूनच तो वेतालो इगर्जे भितर आनी सक्रामेंतांतल्या जेजू कडेन मागतालो. तो आनी जेजू, तो आनी जेजू, जेजू आनी तो दुखत दोगां मदें दुसरें कोणी ना. आमचोय मनोभाव तसोच जायजे. आज आमी हांगासर आयल्या, पयस पयस थावन आयल्या जेजू कडेन मागोवंक, जेजू लागीं एक जावंक, जेजू तावन कृपा जोडूंक, जेजू तावन आशिर्वाद मागूंक, जेजू तावन बरेंपण जोडूंक. आज तो जेजू आमच्या मुखार आसा. ह्या सकाळींच्या वेळार तो आज आमकां ताचें उतर दिता. मातेव संवांजल 11 अध्याय वाक्य 28 म्हणटा, येया म्हजे सरशी समेस्त तुमी कश्टांतल्यानो आनी वजन वयतल्यानो आनी हांव तुमकां विशेव दितां. हांव तुमकां विशेव दितां. सुमयाचें उतार आमच्या मोतीन गोवन दी, आमच्या काळजांत रोमोवन दी तें. मातेव संवांजल अध्याय 11 वाक्य 28. मॅथ्यू चॅप्टर 11:28 म्हणटा, येया म्हजे सरशी समेस्त तुमी कश्टांतल्यानो आनी वजन वयतल्यानो आनी हांव तुमकां विशेव दितलो. आमी सगट एक न्हय अनेका रितीन कश्टोन आसा. आमकां आमी भिवची गरज ना. एका न्हय अनेका रितीचें वजन, भार, जडाई आमच्या खांदार, आमच्या कुटुंबा जिवितांत आसा. आमी भिवची गरज ना. कित्याक जेजू ताचे दोनी हात विस्तारून आमकां आपयता. येया तुमी म्हणून.
जेजूच्या विंगेंत आमी वशया जेजूच्या ताच्या बावळ्या भितर तो आमकां पोटलून धरता तो आमकां धादोसकाय दिता कीर्तन 94 वाक्य 14 म्हणटा सर्वेस्पोर आपल्या परजेक सोडचो ना आपल्या दायजाक तो सांडचो ना सर्वेस्पोर आपल्या परजेक सोडचो ना आपल्या दायजाक तो सांडचो ना आमी जेजूचें दायज जेजू आमचें दायज आमी जेजूची परजा हांव जेजूचो पूत जेजू म्हजो देव म्हजो सडवणदार म्हजो बापूय म्हजी आवय म्हजो गुरू म्हजो इश्ट देवाचें उतर इतली बसवणी दिता इतलें आमकां धैर्यान भरता कीर्तन 94:14 सर्वेस्पोर आपल्या परजेक सोडचो ना सर्वेस्पोर आपल्या परजेक सोडचो ना आपल्या दायजाक तो सांडचो ना तर हांव जेजूचो पवित्र स्नानांत हांव जेजूचो जाला हर एका येवकरिस्तांत तो जेजू उंड्या रुपार म्हज्या जिविताक येता म्हज्या जिवांत येता हर एक सक्रामेंत संभ्रमत आसतना त्या कुंभसाराच्या सक्रामेंतान तो म्हजी पातकां बोगशिता ताची काकुळत अपरिमीत तो दाखयता म्हजी पातकां ती कितल्या कांटाळ्याची आसल्या रे ती रक्ता सारकी तांबड्या वर्णाची आसल्यार हिमा सारकी ती पुसून धवी करता जेजू पिडेस्तांक भलायकी दिता त्या पिडेस्ताच्या माखण्याच्या संस्कारा वरवीं तो पिडेस्तांक भलायकी दिता घटाय दिता आज ह्या सोम्या मुखार आमी आसा आमच्या जिवितांत कश्ट दुख आयल्यार आमी स्तुती करूंक जाय सोम्याची स्तुती करूंक जाय आमी स्तुती करून मागोवंक जाय आमी बळवंत जाता सक्तवंत जाता कीर्तन 134 कीर्तन 134 वाक्य 2 म्हणटा पवित्र स्थानांत तुमचे हात उबारा आणि सर्वेस्पराची स्तुती करा पवित्र जाग्यार स्थान तुमचे हात उबारा आणि सर्वेस्पराची स्तुती करा ह्या पवित्र जाग्यार आमी आयल्या त्या सोम्याची आमी स्तुती करया Lift up your hands to the sanctuary and bless the Lord. विळापासो ग्रंथ अध्याय 3 वाक्य 40 म्हणटा सर्गी आसा त्या देवाशी आमची काळजां तशें आमचे हात उबारया आमची काळजां आमचे हात आमचो सगळो जीव आमी उबारया मोजे आपले हात उबारून आसतना इस्रायल परजा जिखतली हात सकला पडतना अमेलेक जिखतले निर्गमनाचो ग्रंथ अध्याय 17 वाक्य 11 आमच्या जिवितांत कश्ट आसा दुख आसा समस्या आसात पूण सर्वेस्पराक आमी स्तुती करता चड आनी चड स्तुती करता आमकां सुटका लाभता आज ह्या पवित्र जाग्यार आयल्या ह्या आमच्या सोम्यान आमकां आमकां स्तुती करूंक आपयला आत्म्यान आनी स्पिरितान आमी मागया आमी हर एकल्यानी मागोवंक जाय
हर एकल्यानी आमी स्तुती करूंक जाय. आमी हर एकल्यानी ताका महिमा दिवंक जाय. उत्पत्ति ग्रंथांत अध्याय 21 वाक्य 9 तावन वाचता आमी हागार आनी इस्माईल. अब्रामांक दोगा बायल्यो हागर आनी सारा. साराक भुरगीं जाय नासल्या वेळार सारान म्हणलें ती साकर्ण हागर ताच्या लागीं लग्न जावन ताचे तावन तुजी संतत उत्पन्न कर. आनी अब्रामान तशेंच केलें आनी इस्माईल जल्मलो. उपरांत साराय गर्भेस्त जाली देवाच्या व्हड महिमेन, देवाच्या आदारान. आनी इस्माईल आनी इजाक खेळनासतना आंगणान खेळ्ळ्या वेळार सारा मोसरान मरली. म्हज्या साकरणीच्या पुतान धन्याच्या पुता सांगाता खेळचे सारकें न्हय. देखून हागाराक आनी इस्माईलाक अरण्यांत मरुभुमीन सोडये. अब्रामाक मस्त कठीण दुखलें. देवा कडेन ताणें मागलें पूण देव म्हणटा वस वस तांकां सोडये, हांव तांचें जतनखाण घेता. आनी ताणें व्हरून मरुभुमीन सोडलें. तांचे सांगाता इल्ली खाण आनी इल्लेशें पिवंक उदक आसलें. आनी ह्या संदर्भार तें खाण खाली जालें, उदक खाली जालें. कर्कटे वत त्या झिलकुट्या पोंदा तो इस्माईलाक दवरना. तो तानेन बोब मारतलो उदकाक पोटाच्या भुकेक. आनी तोवळ हागर मागता देवा कडेन. दळभरांच्या सर्वेस्परा कडेन ती मागता. त्या दनपराच्या वताक हून हून रेंव आसा थंय मरुभुमीन आनी थंयसर दिंबेर पडोवन ती मागता. थंय इगर्ज नासतली, बसलिका नासतली, थंयसर इमाजी नासतल्यो. आपले दोळे सर्गाक उबारन हातूर करून ती मागता देवा म्हज्या पुताक कित्याक म्हाका आनी म्हज्या पुताक कश्टांक सोडलाय. आमी कसली चूक केली. मागता आनी मागता, मागणें करता. आनी देव बसवणी दिता, संरक्षण दिता. दुताक धाडन त्या भुरग्याक खाण आनी उदक दिता मात्र न्हय, आनी बसयता. तुजी संतत ह्या इस्माईलाची संख्या, संततेची संख्या हांव वाडयतलो. मुगाळ भावा भयणीनो, आमचें मागणें आमच्या काळजांत येवंक जाय. आमच्या काळजाच्या गुणायेतान, आमच्या जिविताच्या गुणायेतान येवंक जाय. आमी मागिल्लें सतन आनी आत्म्यान आमी मागोवंक जाय. सतन आनी स्पिरितान आमी मागोवंक जाय. देखून आमच्या जिवितान केल्ल्या सर बरेपण आमी वळखून घेवया आनी आमी आमच्या सर्वेस्परा सोम्यांची आमी स्तुती करया. महिमा तुका जेजू, महिमा तुका जेजू, महिमा तुका जेजू. कित्याक आमी आज जेजूक महिमा दिचे? ताणें आमकां कालें केलां, कालें म्हणी बरें केलां गी वय मेजी येत गी उडासा खाडयेत गी. आमी उडासा खाडया आनी ताका महिमा दिवया. महिमा तुका जेजू. रातीचो बरो विशव दिल्ल्या खातीर, दिसाचो उजवाड पळोवचें भाग तुवें दिल्ल्या खातीर, म्हाका येदोळ म्हणसर म्हजो उस्वास दिवन म्हाका राखल्या खातीर, म्हाका जीव दिल्ल्या खातीर, म्हाका बरी भलायकी दिल्ल्या खातीर. सकाळीं जेवून आयल्यात मू, ब्रेकफास्ट करून आयल्यात मू, इल्ली च्या पिवन आयल्यात मू, आयल्यात ना कांय तळत सुटाना जाल्यार गे व्हडल्यान सांगा. पाखें उडोवन गेल्यार व्हडना नवें घालया. तुमी बरें केलां गी ना तुमकां, म्हाका केलां. महिमा तुका जेजू, महिमा तुका जेजू. म्हाका म्हज्या जिवितांत येदोळ म्हणसर सांबाळल्या खातीर, म्हाका तुजो याजक जावन अभिशेक केल्ल्या खातीर,
म्हज्या आस्कतकायेंत बळ दिल्ल्या खातीर महिमा तुका जेजू म्हज्या आस्कतकायेंत जैत करूंक म्हाका आदार दिल्ल्या खातीर महिमा तुका जेजू म्हाका हर एक म्हज्या मेटांनी राखल्ल्या खातीर महिमा तुका जेजू मोगाळ भावा भयणीन तुमकां हर एकल्यांक कितें देवा सोमयान बरें केलां न्ही तुमी सांगा जाय एकल्यान सांगलें आनी एकल्यान सांगचें नाका म्हाका बरें कुटाम दिला सक्टांनी तेंत सांगचें नाका सक्टांकी बरें कुटाम दिला एकल्यान सांगला पुरो तुमकां काले स्पेशल देवान सोमयान तुमकां आपडला सोमयान तुमकां दाखयला 1 वा 2 वा 3 उल्यांनी तुमी व्हडल्यान सांगचें आमी सक्टा तुमचे बराबर आमच्या सोमयाक महिमा दिवया ताका हरसिया महिमा तुका जेजू 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 तुका जेजू महिमा 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 तुका जेजू वाटेर येता आसतना अवघडाक संपडनाशें तुवें राखल्या खातीर महिमा तुका जेजू 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 महिमा तुका जेजू
महिमा तुका जेजू महिमा तुका जेजू महिमा तुका जेजू महिमा तुका जेजू महिमा तुका जेजू म्हाका पवित्र सभेचो संदोश जावन तुवें विंचल्ल्या खातीर महिमा तुका जेजू पवित्र स्नाना मरिफात तुवें म्हाका पवित्र सभेचो अधिकृत संदोश केल्ल्या खातीर महिमा तुका जेजू आमच्या सगळ्या जागतीक पवित्र सभे खातीर महिमा तुका जेजू आमकां एक बरो पावसायब तुवें दिल्ल्या खातीर महिमा तुका जेजू पवित्र सभेंत वावरूंक कार्दिनल आर्चबिस्प तुवें दिल्ल्या खातीर महिमा तुका जेजू सर याजक आनी धार्मीक भावां खातीर महिमा तुका जेजू सर धार्मीक भयण्यां खातीर महिमा तुका जेजू मिशनरी गांवांत निस्वार्थपणी सेवा दिवच्या सर याजक आनी धार्मिकां खातीर महिमा तुका जेजू जायते लायक जेजूची सुवार्ता संवसाराच्या पोंतान पोंत्यान परगटल्या खातीर महिमा तुका जेजू आमच्या गांवांत लायकांक देवाचें उतर परगट करचें बळ तुवें दिल्ल्या खातीर महिमा तुका जेजू देवाचें उतर तांच्या मरिफात पावनांतल्यान पावाशें केल्ल्या खातीर महिमा तुका जेजू आमचो बरो देश आमकां दिल्ल्या खातीर महिमा तुका जेजू सर जाती खातीच्या लोकां मदें एकवटान जिवोवचें भाग आमकां फोव केल्ल्या खातीर महिमा तुका जेजू आमच्या दिएसएसी खातीर महिमा तुका जेजू उडपी दिएसएस स्थापीत जावन 10 वर्सां यशस्वी रितीन संपोवंक आदार दिल्ल्या खातीर महिमा तुका जेजू आमच्या गवळी बाप अदीक मनादीक जेराल्ड आयजाक लोबो पासत महिमा तुका आमच्या जेजू उडपी दिएसएसींतल्या 52 फिरगजेच्या फिरगज याजकां पासत महिमा तुका जेजू आमच्या दिएसएसींत वावर करच्या सहाय्यक याजकां पासत महिमा तुका जेजू आमच्या दिएसएसींत वावर करच्या धार्मीक याजक आनी धार्मीक सिस्टरां खातीर महिमा तुका जेजू आमच्या दिएसएसींत शिक्षण दिवच्या सर शिक्षण संस्था खातीर महिमा तुका जेजू आमच्या दिएसएसींत शिकच्या सर भुरग्यां खातीर महिमा तुका जेजू तांकां शिकोवच्या सर टिचरां मेस्त्रिणी खातीर महिमा तुका जेजू आमच्या दिएसएसींतल्या सर 20 आयोगांच्या संचालक आनी मुखेल्यांं खातीर महिमा तुका आमच्या जेजू फिरगजेंतल्या गवळीक मंडळीच्या सान्यां खातीर महिमा तुका जेजू निस्वार्थ सेवा दिवच्या लायक मुखेल्यांं खातीर महिमा तुका जेजू कुटुंबाची जायती जबाबदारी जायते कश्ट असल्यार पवित्र सभे खातीर जेजू खातीर दिवच्या तांच्या त्यागा खातीर महिमा तुका जेजू असल्या रेतीरेक नव्यानांक आनी मागण्यांक हजर जावच्या हर एका भावार्थी क्रिस्तावां खातीर महिमा तुका जेजू देवाचें उतर दिसपडते वाचून त्या प्रकार जिवंक प्रयत्न करच्या आमच्या भाव भयणी खातीर महिमा तुका जेजू आमचो सदांच मोग करून आमकां राखच्या आमच्या सडवणदारा पासत महिमा तुका जेजू आमी मरणाच्या तणीर आसल्या वेळार आमकां हात धरून उबारल्या खातीर महिमा तुका जेजू जायत्या पिडांनी कश्टांनी दुखींनी कश्टांच्या वेळार आमकां भरवसो दिल्ल्या आमच्या सुमयां खातीर महिमा तुका जेजू आमचो सुमी आमचो मोग करता तसो मोग ताची कृपा ताची ससाय ताणें दिल्लो आदार नियाळण आमी एक कन्नड गीत गावया बसल्या लागीं तुमच्या बुकांत 527 निन्नंत देवरू यारू ಇಲ್ಲ आमच्यातलो सोमी दुसरो कोणी ना आमच्या देशांत विविध धर्म आसात विविध धर्माचे तांच्या देवाक आराधन करतात आनी आमी क्रिस्तांवांचे आमच्या सोमयांनी सडवणदार तोच आमचो देव म्हूण स्विकार केला पूण आमचो देव आमकां समजल्लो आमकां वळखलो आमचें जिवीत सगळें जाणा जाल्लो आमच्या कश्टांक आदार दिवचो कश्टांतल्यान आनी वजन वयतल्यान म्हजे सरशी येया हांव तुमकां विशय दिता म्हणलो सोमी हांगासर आसा ह्या गिताद्वारे ताची महिमा ताची स्तुती करया ताका महिमा दिवया सगळ्या काळजान सगळ्या मनान सगळ्या सक्तेन आनी सगळ्या आत्म्यान आमी सोम्यांक ह्या गिताद्वारे हरसिया ನಿನ್ನಂತ ದೇವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಒಬ್ಬರು ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನಂತ ದೇವರು
ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಒಬ್ಬರು ಇಲ್ಲ. ನಿನ್ನಂತ ದೇವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಒಬ್ಬರು ಇಲ್ಲ. ನಿನ್ನಂತ ದೇವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಒಬ್ಬರು ಇಲ್ಲ. ಏಸಯ್ಯ ಏಸಯ್ಯ, ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯ. ಏಸಯ್ಯ ಏಸಯ್ಯ, ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯ. ನಿನ್ನಂತ ದೇವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಒಬ್ಬರು ಇಲ್ಲ. ಪಾಪದ ಮರಣದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಣ ಕೊಟ್ಟು ಬದುಕಿಸಿದೆ ದೇವ. ಪಾಪದ ಮರಣದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಣ ಕೊಟ್ಟು ಬದುಕಿಸಿದೆ ದೇವ. ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ ಶಾಶ್ವತ ಎಂದೆಂದು ದೇವ, ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ ಶಾಶ್ವತ ಎಂದೆಂದು ದೇವ. ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನಾನು ಜೀವಿಸುವೆ ದೇವ, ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನಾನು ಜೀವಿಸುವೆ ದೇವ. ಏಸಯ್ಯ ಏಸಯ್ಯ, ನೀನಿಲ್ಲವೇ ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯ. ಏಸಯ್ಯ ಏಸಯ್ಯ, ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯ. मग भावा बहिणीनो, आम्ही ताळीवर पेटवून देवाची स्तुती करूंक जाय. आम्ही ताळीवर पेटवून काल्याक ताळीवर पेटच्यो? आमच्या सगळ्या जिवाचे नरनाडी आहा पळय, ताचे बिंदू पॉयंट्स पुरो हांगा आसा. काय आसता सायंटिफिकली इट इज रायट. अक्युप्रेशर म्हणून आयकलाय तुमी? अशें कर दमतात पळय, अशें दमून 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 ते खंय ब्लॉक्स आसल्यार पुरो सुटका जोडतात, ते रिलीज जातात. आम्ही ताळयो पेटतना काल जाता एकामेका मारता आसतना देवाक ताळयो पेटच्यो आमी. सोम्यान केल्ल्या महिमेक, सोम्यान केल्ल्या सर उपकारांक ताळयो पेटोवन आमी पळय एक स्टेजीचेर बरें परफॉर्मन्स आमच्या भुरग्यांनी गी आमच्या मोगाच्यांनी दिल्ल्या वेळार आमकां संतोश जावन ताळयो पेटता. आनी गी आमच्या जिवितांत कितलें बरेंपण केलां ताका ताळयो पेटल्या गे, ताका ताळयो पेटल्यार दक्षिण जाता गे ना. अनेक आमी ताळयो पेटतना आमचे थंय आसले ब्लॉक्स कले कले आमकां बंद पास आसात ताका सुटका मेळटा. वडोल सांगलें हांवें आमचे हात काल्याक वयर उबारचे. आज सकाळीं हांव ब्रदर प्रकाशाच्या मागणें आयकून आसलो. त्या वेळार एका भयणीन विटनेस दिलें. म्हाका तें मागणें करतना सगळट हात वयर करून स्तुती करतले, म्हाका हात वयर उसरनातलो. इल्लो वयर केलो हांवें, इल्लो वयर केलो. जेजू म्हज्या बावळ्यांक बळ दी म्हूण सांगलें आनी जेजून म्हाका बळ दिलें आनी हात वयर करून हांवें स्तुती करून सुरू केली. कितल्या वर्सां तावन म्हज्या बावळ्यांची दूख आसली ती सगळी नपयस जाली. बरें जालें. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. देखून आमी कांतारां गायता आसतना ह्या करिझमॅटीक मागण्यांत वा आराधन करता आसतना आमी ताळयो पेटया तांचो कांय ना. खाली मिसाच्या वेळार देवस्तुते वेळार आमकां ताळयो पेटोवंक इल्लीशी अडखळ जाता वा करूंक जायना. पूण असले मागणें करता आसतना आमी ताळयो पेटोवन देवाक हर्सूंक जाय. व्हडल्यान ನಿನ್ನಂತ ದೇವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಒಬ್ಬರು ಇಲ್ಲ. ನಿನ್ನಂತ ದೇವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಒಬ್ಬರು ಇಲ್ಲ. ಏಸಯ್ಯ
ಏಸಯ್ಯ ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯ ಏಸಯ್ಯ ಏಸಯ್ಯ ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯ ನನ್ನಯ ಜೀವಿತವೆಲ್ಲವನ್ನು ತಿಳಿದಿರುವೆ ನೀನು ನನ್ನಯ ಕುರಿತು ಹಿತವಾಗಿ ಚಿಂತಿಸುವೆ ದೇವ ನನ್ನಯ ಜೀವಿತವೆಲ್ಲವನ್ನು ತಿಳಿದಿರುವೆ ನೀನು ನನ್ನಯ ಕುರಿತು ಹಿತವಾಗಿ ಚಿಂತಿಸುವೆ ದೇವ ನಿನ್ನಯ ಕರದಿ ಹಿಡಿದು ನನ್ನ ನಡೆಸಿರುವೆ ದೇವ ನಿನ್ನಯ ಕರದಿ ಹಿಡಿದು ನನ್ನ ನಡೆಸಿರುವೆ ದೇವ ನನ್ನ ಸಹಾಯ ನನ್ನ ಬಂಡೆ ನೀನೇ ಏಸಯ್ಯ ನನ್ನ ಸಹಾಯ ನನ್ನ ಬಂಡೆ ನೀನೇ ಏಸಯ್ಯ 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 ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯ ಏಸಯ್ಯ ಏಸಯ್ಯ ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯ ನಿನ್ನಂತ ದೇವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಒಬ್ಬರು ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನಂತ ದೇವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಒಬ್ಬರು ಇಲ್ಲ ಕಷ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ದುಃಖಗಳಲ್ಲಿ ಜೊತೆಯಾಗಿರುವವನು ರೋಗದಲ್ಲಿ ಸಂಕಟದಲ್ಲಿ ಭಯವ ಕೊಡುವವನು ಕಷ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ದುಃಖಗಳಲ್ಲಿ ಜೊತೆಯಾಗಿರುವವನು ರೋಗದಲ್ಲಿ ಸಂಕಟದಲ್ಲಿ ಬಲವ ಕೊಡುವವನು ಕೊರತೆಗಳನ್ನು ನೀಗಿಸುವವನು ನೀನೇ ಏಸಯ್ಯ ಕೊರತೆಗಳನ್ನು ನೀಗಿಸುವವನು ನೀನೇ ಏಸಯ್ಯ ಸೋಲುಗಳಲ್ಲಿ ಜಯವನ್ನು ಕೊಡುವ ದೇವಾ ನೀನಯ್ಯ ಸೋಲುಗಳಲ್ಲಿ ಜಯವನ್ನು ಕೊಡುವ ದೇವಾ ನೀನಯ್ಯ ಏಸಯ್ಯ ಏಸಯ್ಯ ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯ ಏಸಯ್ಯ ಏಸಯ್ಯ ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯ ನಿನ್ನಂತ ದೇವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಒಬ್ಬರು ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನಂತ ದೇವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಒಬ್ಬರು ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನಂತ ದೇವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಜೋರಾಗಿ ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಒಬ್ಬರು ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನಂತ ದೇವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಒಬ್ಬರು ಇಲ್ಲ ಏಸಯ್ಯ ಏಸಯ್ಯ ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯ ಏಸಯ್ಯ ಏಸಯ್ಯ ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯ Hallelujah, 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 hallelujah. सोम्याचे जो पवित्र या पवित्र तुझ्या सर्व आमच्या हात वर बार थाळीवर पेटून तुझ्या जेजू हरसून आमका फावो केल्या खातीर आमका बळ दिल्या खातीर आमच्या पावल्यांक आमच्या कुडीक आमच्या जीवाक सकत दिल्या खातीर तुका अर्घ दिता हालेलुया 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 असक लागला कीर्तन 107 वाक्य 20 साम चॅप्टर 107 वर्स 20 अशें म्हणटा आपलें उतर धाडून ताणें तांकां बरी केली
तांचो जीव नासांतलो ताणें निवारलो. आपणाचें उतर धाडून ताणें तांकां बरें केलें आनी तांचो जीव नासांतलो ताणें निवारलो. कसलेंच वायट कसलेंच ते दुस्मान मुखार असल्यार सर्वेस्पोर देव तें राखता. आपलें उतर धाडून ताणें तांकां बरीं केलीं. ताच्या उतराक बळ आसा, ताच्या उतराक सकत आसा, ताच्या उतराक तें उतर वाट दाखयता, जीव दिता. देवाचें उतर. कितलीं जाणां ब्रदर प्रकाशाचें मागणें आयकतात? प्रेज द लॉर्ड. ह्या बाबान पवित्र आत्मान ताका अभिषेक केला, बळवंत केला. ताणें देवाचें उतर प्रगट करूंक सुरू करतेर जायत्या जाणांक देवाच्या उतराची तान मेळ्ळ्या, तान लागल्या. देवाचें उतर वाचतात, त्या देवाच्या उतरान बरेंपण जोडलां. आमी ताचे मरिफात देवाक दिन वाचता, देवाक अर्गां दिता. देवाचें उतर नाका, देवाचें उतर म्हाका घेवंक नाका, देवाचें उतर नाका म्हणटल्याक पवित्र पुस्तकांत एक दाखलो आसा. कोण तो? जोना प्रवादी आयकलाय? जोना प्रवादीने देवाचें उतर ताका प्राप्त जालें. वच निनिवेक वचून म्हजें उतर सांग. त्या लोकांक सांग तांची पातकां अतिरेक जाल्यान. वचून सांग आनी कालें कर. तांच्या पातकाचें फारीकपण वा तांच्या पातकांची दुखधर्न परतून देवाशी म्हजेशी पाटयोवंक. तो निनिवेचो लोक अन्य धर्माचो लोक आसलो आनी जोनाक त्या निनिवेक वचूंकूच नाका आहलें. वचूं दी, पातकांत बुडोवन मात्ती खावन वचूं दी, देवाचो क्रोध तांचेर पडोवन दी, भस्म जावन वचूं दी. आमी म्हणटा न्ही मस्तुपटी, आमच्या दुस्मानांक कालें म्हणटा, आमकां जायनातल्यांक कालें म्हणटा, वचूं दी. तो कारार वतना एक्सिडेंट जावनूच मरूं दी, तो बायकार वतना सकल पडूनच वचूं दी. हां, माडा मुळा चलतना नारळ पडून तसो मंडो फुटोवन वचूं दी. न्ही गे, अशेंत म्हणटा न्ही. आणे जोनान तशेंत म्हणलें, वचून दी, मात्ती खावन वचून दी ती म्हणून. न्ही गे, साहित्य पावड म्हणटात पळय तसो न्ही, मरून वचूं दी तशेंत म्हणलें जाणा. आनी वो थंय वेच्या बदलाक खंय भायर सरलो? निनिवेच्या बदलाक खंय भायर सरलो? समा तार्साक भायर सरलो. पयस वाट, सुमार कितल्याय घंट्यांची वाट आसा, 32 की 48 घंट्याची वाट. पळय, ते देवाचें उतर घेवन ताच्या प्रकार जिवंक येता आसतना सैतान मस्त रितीन अडकळ्यो घालता. आनी हो तार्साक वता म्हणटा आसतनांत तो आयलोत. ताका तार्साकेची शिप रेडी आसा थंयसर, बोट रेडी आसा आनी टिकेट कावंटर ओपन आसा. टिकेट काणूंक पुरा तयार करून दवरला. वच तार्साक वच म्हणून. आनी कालें करता जोना प्रवादी टिकेट काणून घेता, तार्साक येता. आनी कोणाकी दिसोन जावं म्हणून तो कालें करता त्या शिप्पाच्या वय मुळा सकल वचून न्हिता, घे न्हिता. पळया, देवाचें उतर घेवंक नाका ताका, देवाचें उतर नाका म्हणून नासलो तो. आनी तो कितें करता? आनी अशें पैंट करना वेता आसतना आमकां कळीत आसा कालें वादळ उडटा आनी भितर आसले वयर सकल जाता आसतना तांचें पुरा काण उडयतात. हें दर्याच्या पैणार येता आसतना वादळ उठल्या वेळार झडाय जाल्यार वा ती शिप बुडोवंक लागल्यार चडताव जावन तांची लगेज काण भायर उडयतात. इल्लें हळू जावच्या खातीर, बुडानातल्या बरी सांबाळच्या खातीर. काल केल्यार वादळ ना बुडोन. आनी त्या दाळ कोणगी सांगता, आमच्यान कोणगी एकलो दळदिरो आसा हांगा कोणगी शिराप पडलेलो आसा. कोणाचोय देवाचो क्रोध त्या मनशाचेर आसा, देखून देव आमकां अशें करता. कोणाकय मंड्याक गेलें जाय. आनी हें सोदता आसतना एकलो आहलो सकल न्हिदोन आहलो, घट्ट गोरेतालो. कोण? योना प्रवादी. योना प्रवादी घोरेतालो. आनी तांणी कालें केलें, वत्तो मनीस ताका उकल्ल दर्याक उडोवन सोडलो. उरली लगेज, बॅगां आनी कालें जडायची वस्तू उडयतना आकाय काडून उडोवन सोडलो. आनी ताका केदळा उडयलें, सगळें शांत जालें. आनी तांकां कळ्ळें वत्तो मनीस
नगे पन्नवती म्हणटा आमी न्ही आमच्या जिवितांत पळय मस्तपटी आमी आमच्या मध्ये कोणगी पन्नवती आसा म्हणून सांगता हंगे ना हां सांगता न्ही होय पन्नवती थंयसर आनी काल जालें कोणें गिळ्ळें व्हडल्या माशान वा मासलेन गिळ्ळें की न्ही चडता जावन आमी मासलेक गिळचे न्ही आमी मासलेक गिळचे येदोळ म्हणसर गिळ्ळ्यो मासल्यो लेख केल्यार काय ह्या इगर्जे देवडले मासो जायत कोणा न्ही ल्हान तावन येदोळ पर्यंत इल्ली म्हणी मासल्या कडयेचो परमळ आसा जेतना आला देवात्तना सकल वय मो म्हाका जायचे हांगा उलटा रिवर्स आमी मासलेक गिळचे जॉनाक मास्यान गिळ्ळें आनी व्हरन आनी त्या मासलेच्या पोटांत आसतना ताणें देवाची स्तुती केली आकाश आनी भुमीर आसल्या देवाक त्या दळार ताका ज्ञानोदय जालें देवा तुका हरसिता तुजें उतर हांवें आयकूंक ना हांव आयकतां आनी ताका निनेवेच्या तडेर मागीर ताका दिल्लें काम ताणें केलें मुगाळ भावा भयणीनो देवाक कितेंच असाध्य ना देव ताच्या उतरां मरिफात तो आमकां बळ दिता कृपा दिता जेरमायाचो ग्रंथ अध्याय 33 वाक्य 3 कितें म्हणटा पळया म्हाका उलो मार आनी हांव तुका आयकतलो तुका कळीत ना ते वर्ते घूट हांव तुका सांगतलो म्हाका उलो मार तूं पूण आमी मस्तपटी देवाक उलो मारना एक्झोडस चॅप्टर 14 काले म्हणटा सर्वेस्पोर तुमचे खातीर झुजतलो तुमी शांत रावा आमच्या दिसपडते जिवितांत जायते कश्ट दूख बेजाराय सलवडी एक समस्या मुग्धतना अनेक समस्या येतात आमी पुरपुरता देव आमच्या मागण्या आयकना देव आमची काकुळत दाखयना म्हणटा आमी पुरपुरता थोड्या फाटी एके फाटी भवार्थांत पयस वेता अन्य देवा फाटल्यानी वेता माट मंत्रांनी हेर संगती कोणें सांगलें हाताक बांदलें कोणें सांगलें पांयांक बांदलें आनी कोणें सांगलें गळ्याक बांदलें आनी कोणें सांगलें हाण घरांत दवरलें ना शांत राव देवाचें उतर म्हणटा शांत राव सर्वेस्पोर देव तुज्या पक्षान तो झुजता सोडिना इल्लो वेळ करता कोण ना आमची परिक्षाय जाता कोण ना बटून शांत राव पूण आमी धडबडचें नाका आमी आमकांच सोम्याक भेटोवन दिवया सोम्याक समर्पण दिवया आनी तो आमकां बरें करता गूण करता आमी पात्यल्लो तो देव ना नंबिरवंता देव इवर म्हज्या ल्हानपणांतान म्हज्या आवय बापायतान तो भावार्थ म्हाका मेळिल्लो ल्हान आसतना म्हज्या आवयन म्हज्या बापायन इगर्जेक अण्ण आयले आज थोडीं भुरगीं आयल्या अण्ण आयिल्ले अळेपुता जेजू अळेपुता ओ सान लोरेस ओ सान तांतोन उमो काणगे न्ही ती दिमी घालता आसतना आमी दिमी घाल्या आमकां हात जोडूंक शिकयल्या तर त्या सर्वेस्पराक हांव पातयेलां हांव भावार्थांत सत मानलां तो म्हाका आदार दिता म्हाका ससाय दिता इसायाचो ग्रंथ अध्याय 60 वाक्य 20 म्हणटा ह्या फुडां आयसाया चॅप्टर 60 वर्स 20 म्हणटा ह्या फुडें तुजो सूर्य अस्तमचो ना तुजो चंद्र बुडचो ना कित्याक सर्वेस्पोर तुजो सासणीक उजवाड जातलो आनी तुज्या रुदानाचे दीस सोंपतले सर्वेस्पोर तुजो उजवाड जातलो आनी तुज्या रुदानाचे दीस सोंपतले मुगाळ भाव भयणीनो रुदान करचे दीस आमकां मस्त आयल्यात आमच्या जिवितांत आमी रडले दीस कितले आसात दुसरी वाट ना रडल्या शिवाय पूण आमकां देवान रडोवंक आपोवंक ना देवान आमकां संतोषान जियोंक आपयलां आनी ह्या संतोषांत आमी ताका महिमा दिवंक जाय ताच्या रसनेन रडचें ताका पळोवंक नाका ताच्या रसनेन आमी नाच जावचें पळोवंक नाका बदलाक आमी संतोषान
जिवंक तो आमकां आपयता. पूण येदोळ आमच्या जिवितांत मस्त आमी रडल्या, दुसरी वाटत ना, हाक बाब मारल्या. आमच्या दोळ्यांत हांव दुखाच्यो झरी वळ्ळ्यात. आज सोमी म्हणटा रडचें नाका, रडा नाका, कित्याक तुवें पत्तेरलो देव हांव तुका तुजे खातीर झुजता. तूं शांत राव, तुजे खातीर झुजता. एक्झोडस चॅप्टर 14:14. आयझाया 60:20 म्हणटा सासणीक उजवाड जाता, तुज्या रुदानाचे दीस आसतान सोंपतात. तुज्या जिवितांत जायते कश्ट आयल्यात, जायते दूख आयला, मरण आयला, सलवणी आयल्या, आर्थीक संकश्ट सांपडल्या, पिडा आयला, चिंतलें काम हातीन धरलें जावना, भिवची गरज ना. आज आमी ह्या आमच्या सुमयाचेर आमचो भावार्थ दवरया. आमच्या सुमयाचेर आमचो भावार्थ आणखी घट करया. तो आमकां आशिर्वाद दिता, तो आमकां बेसांवां दिता. उत्पत्ती ग्रंथांत अध्याय 26 वाक्य 12-14 आमी वाचता. इजाकाच्या बियांचेर देवाचो आशिर्वाद, त्याच वर्सा 100 वंट्यांनी आशिर्वाद तांकां फावो जालाय. इजाकान लायले देवाच्या नांवान, आनी ताच्या भुंयचेर, ताच्या बेळ्याचेर देवान आशिर्वाद दिलो. म्हणण्याचो ग्रंथ अध्याय 10 वाक्य 17 म्हणटा सर्वेस्पराचो आशिर्वाद ग्रेस्त काय हाडटा, वावर ती कांयच वाडोवंक सकना. तूं कितलेंय कश्ट काड आनी कालें कर, तूं कसलवणींत लागता, पूण देवाचो आशिर्वाद आसल्यार सगळें बरें जाता, सगळें मेळटा. देखून आमच्या सुमयांचेर अखंड भावार्थ दवरया, सो भावार्थ जिवो करया, आनी ताका आमच्या जिवितांत पयलो जागो, द फस्ट प्रायोरिटी, ताचे मुखार दुसरें सगळें नश्वर म्हणलें वळखून घेवन ताका आमचें जिवीत, आमचें कुटुंब, आमचें पिडा, आमचें दूख, आमची सलवणी कितें आसा आमी येदोळ रडल्या ते सगळें सुमयाच्या पांया तळा वतया, आनी ताची महिमा गावन गव्या गीत ना नंबिरुवंत देवा. ನಾ ನಂಬಿರುವ ಜೀವಂತ ದೇವ. पानसंको 135 बसल्यालागी भक्तीन आनी अर्थभरीत रितीन हें गीत आमी गावचें. भो अपुरबायेचें गीत आसा, पेज नंबर 135. ನಾ ನಂಬಿರುವ ಜೀವಂತ ದೇವರು ಯೇಸು. आमचो स्वामी जिवंत, तो सदांच आमच्या संगी आसा. ನಂಬಿರುವ ಜೀವಂತ ದೇವರು ಯೇಸು, ನಾ ಕರೆದಾಗ ಓಡಿ ಬರುವ ನನ್ನೇಸು. ನಾ ನಂಬಿರುವ ಜೀವಂತ ದೇವರು ಯೇಸು, ನಾ ಕರೆದಾಗ ಓಡೋಡಿ ಬರುವ ನನ್ನೇಸು. ಹೆತ್ತ ತಾಯಿಗಿಂತ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸುವ ಯೇಸು, ಹೆತ್ತ ತಾಯಿಗಿಂತ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸುವ ಯೇಸು. ನಾ ಮಲಗಲೆಂದು ಜೋಗುಳ ಹಾಡುವ ಯೇಸು, ಜೋಗುಳ ಹಾಡುವ ಯೇಸು. ನೀಚನು ನಾನಾದರೂ ನೀ ನನಗೆ ಬೇಕೆಂದರೆ
ನೀಚನು ನಾನಾದರೂ ನೀ ನನಗೆ ಬೇಕೆಂದರೇಸು ಪಾಪಿನ ಮನ ತಿರುಗಲು ನನಗಾಗಿ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟರೇಸು ಪಾಪಿನ ಮನ ಮರಗಲು ನನಗಾಗಿ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟರೇಸು ನಂಬಿರುವ ಜೀವಂತ ದೇವರು ಯೇಸು ನಾ ಕರೆದಾಗ ಓಡೋಡಿ ಬರುವನೇಸು ನಾ ನಂಬಿರುವ ಜೀವಂತ ದೇವರು ಯೇಸು ನಾ ಕರೆದಾಗ ಓಡೋಡಿ ಬರುವನೇಸು ನನ್ನೆಲ್ಲ ಪಯಣದಲ್ಲೂ ಜೊತೆಗಿದ್ದು ಕಾದವರೇ ಯೇಸು ನನ್ನೆಲ್ಲ ಪಯಣದಲ್ಲೂ ಜೊತೆಗಿದ್ದು ಕಾದವರೇ ಯೇಸು ಹಸುವಿಂದ ಬಳಲಿಯರು ಕೈ ತುತ್ತು ಕೊಟ್ಟರು ನನ್ನೇಸು ಹಸುವಿಂದ ಬಳಲಿದರು ಕೈ ತುತ್ತು ಕೊಟ್ಟರು ನನ್ನೇಸು ನಾ ನಂಬಿರುವ ಜೀವಂತ ದೇವರು ಯೇಸು ನಾ ಕರೆದಾಗ ಓಡೋಡಿ ಬರುವ ನನ್ನೇಸು ನಾ ನಂಬಿರುವ ಜೀವಂತ ದೇವರು ಯೇಸು ನಾ ಕರೆದಾಗ ಓಡೋಡಿ ಬರುವ ನನ್ನೇಸು ಇಸಾಯ ಪ್ರವಾದಿಯ ಸುಗ್ರಂಥ ಅಧ್ಯಾಯ 43 ಐಸಾಯ ಚಾಪ್ಟರ್ 43 ವರ್ಸ್ 1 and 2 भियेनाका कित्याक हांवें तुका सोडयलां हांवें तुका तुज्या नांवान आपयलां तूं मोजोस हांवें तुका सोडयलां हांवें तुका तुज्या नांवान आपयलां तूं मोजोस मुखारसून म्हणटा वाक्य 2 तूं उदकांतल्यान वेशीं जाल्यार हांव तुजे सवय आसतलो न्हंयतल्यान वेशीं जाल्यार त्यो तुका बुडोवच्यो नात उज्यांतल्यान तूं चलशीं जाल्यार तूं लासून वेसोनाय उज्याचो जिबो तुजें भस्म करच्यो नात उदाक उजो खंयचेय तुका बाधा घडचें ना पळय आमचो मोग कितलो करता आमचो स्वामी ह्या पवित्र पुस्तकाच्या उतराद्वारे आमी भियोवची गरज ना आमी कांगाल जावचे ना गरज ना ताचे मुखार आमच्यो गरजो आमी दवरया जेजून म्हणला जें कितें म्हज्या नांवान तुमी मागतात तें हांव तुमकां दितां म्हज्या नांवान जेजूच्या नांवान जोंसो वांजेल 16:23 म्हज्या नांवान मागतात तें तुमकां हांव दितां म्हणलां आज जेजू हांगा आसा ताच्या नांवान आमी मागया ताच्या सक्तेन ताच्या पदवेन ताच्या रक्तान तो आमकां सोडयता बळवंत करता आमची जाप जेजू म्हाका पाव जेजू म्हाका पाव जेजू म्हाका पाव दिसपडटें म्हाका ज्या जिवितान समाधान तूं दी म्हज्या आकांताच्या वेळार
जेजू म्हाका पाव हांव पळणार आसतना जेजू म्हाका पाव हांव चलतना जेजू म्हाका पाव हांव खेळतना जेजू म्हाका पाव हांव हेरां लागीं उलयतना जेजू म्हाका पाव हांव मागण्यार आसतना जेजू म्हाका पाव हांव मिसाचें बलिदान भेटयतना जेजू म्हाका पाव हांव सलवणी म्हाका हातीन धरलें काम पंथाक पावनातल्या वेळार जेजू म्हाका पाव म्हजी योजना ती फेलियर जाल्ल्या वेळार जेजू म्हाका पाव तुमचे उलय म्हळ्या जेजू म्हाका पाव 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 हांव पिडेंत आसतना विविध दुखींनी कश्टातना हांव रांदतना हांव काम करतना हांव म्हज्या कृशेचो वावर करतना हांव म्हज्या गोट्यांत काम करतना हांव शिकयतना हांव एकसुरपणांत आसतना म्हाका वाटत दिसना म्हूण आसल्या वेळार हांवें मस्त रितीन प्रयत्न केल्या रितीन यशस्वीक पावनातल्या वेळार हांव दुकांत आसतना ती मारेकार पिडा वेडो घालता आसतना सांगा जेजू म्हाका पाव 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 मुगाळ भाव भयणीनो जेजू आमकां पावता आमकां आदार दिता तो आमकां सोन घालिना आमच्या कश्टान दुखांत तो हात दिवन उबारता कित्याक म्हजे खातीर तुजे खातीर ताणें ताका अर्पिलो कुर्सार तो मेलो आज ते जेजूचे 5 घाय आमी नियाळ्या आनी आमकांच ताका भेटोवन दिवया आमकांच ताका भेटोवन दिवया आमी चिंतचे नाका आमच्या जिवितांत म्हाका एकल्याकच कश्ट म्हाका एकल्याकच दूख हर एकल्यांक कश्ट आसात दूख आसात बेजाराय आसा आमी सर्वां उबे रावया आमचे दोनी हात हृदयार दवरया दोळे धांपया आज आमी त्या खुर्सायल्ल्या जेजूक पळया ताचे 5 घाय आमच्या दोळ्या मुखार दवरया जेजूक ताच्या तोंडार तिंपी उडयली ताच्या मुस्काराक मारलें ताच्या कपालाक मारलें इतलें सोबीत जेजू ताचें तोंड भेसन जालें इतल्या पवित्र देवाचें तें तोंड तें मुखामळ त्या नसत्या शिपायांनी तांच्या तोंडांतली थिंपी उडयली आमी थिंपी उडयता थू तो गेलो म्हणून तो दळदिरो थू म्हणून उडयता आमी न्ही गे आनी तशेंच जेजूच्या तोंडार ह्या देवाच्या तोंडार ताका रसल्या देवाच्या तोंडार थिंपी उडयली कितलो अकमान भोगता हांव म्हज्या आनी तुज्या सोमयांच्या त्या तोंडार मुखामळार थिंपी उडयल्ले आमच्या तोंडार कितल्या जाणांनी थिंपी उडयला चीथू म्हणला आमकां तोगी तिगी म्हणला आज तांकां सट्टांक सोमया मुखार आमी समर्पया जांग पुरो आमच्या मुखामळार कोणें थपटा मारूंक नात पूण फाटल्यान मारल्यान आज जेजूचे विद्रूप जाल्ले मुखामळ तें देखता आसतना म्हज्या म्हाका मारली थपटां म्हजेर उडयल्ली थिंपी ती कितेंच न्हय
आमी एक पत्की जाल्यार सोम्याक समर्पण दिवया. दोळे धांपून आमचे तोंड एक पटी आपडया, आमच्या मुखामळ आमचे गाल आपडया. जस्ट टच युअर. आमी कितलोय पावडर पुसला जावंक पुरो, वंटांक लिफ्टीक गेला जावंक पुरो, पूण कितल्या जाणांनी मुखार न्हय जाल्यार फाटल्यान म्हणी थिंपी उडयला. आज आमचे दोळे आसात, नाक आसा, तोंड आसा, दांत आसात, कान आसा, सगळे आपडया आमी. दोळे धांपया, एकामेका पळोवचें नाका. आज जेजूचे मुखामळ आमच्या मुखामळा समोर दवरया. आमकां दांताची दूख आसा, कठीण पडापड आसा, जेजूक भेटोवन दिवया. ताच्या मुखामळाचेर आसल्या त्या दुखेर आमची दुख्खी तेंचो न्हय. आमकां दोळ्यांची दिश्ट ना, कॅट्रॅक्ट प्रॉब्लेम आसा, दीस वेता वेता दिश्ट उणें जाते येता. दोळे आमच्या आपडया. आज तो दैवीक जेजू लाजरा भायर ये म्हणून मरण 3-4 दीस जाल्ले कुसोन गेल्या कुडीक जिवंत करून उठयलो जेजू. बार्तिमेवान बोब घाली, दाविदाच्या पुता म्हजी काकुळत कर, आनी ताका दिश्ट दिली जेजून. आज तोच जेजू म्हाका आनी तुका आपयता. ताचो दगलो आपडेन जाल्यार हांव बरी जातली म्हणल्यार रक्तस्रावाच्या पिडेन आपडले आनी बरें जालें. उठ तुज्या हातून काणगे आनी घर चला. त्या हारीघराक जेजून आपडले आनी बरें केलें, आज्ञा दिली. आनी तोच जेजू ताच्या मुखामळ म्हज्या मुखार हाडटा. ताचे बेसान जाल्ले मुखामळ, म्हजे दोळे, म्हजे कान, म्हजे नाकाचे प्रॉब्लेम, सायनस प्रॉब्लेम, कान आयकनांत, कानांत पू येता आनी हेर कितें आसात, जेजू आज ताच्या दैवीक हातान, ताच्या पवित्र रक्तान तो आपडटा. जेजूचे दुसरो गाय, ताच्या पाठीर पडिल्ले मार. जरबादांनी मारता आसतना त्या जरबादाच्या दोरयेच्या तकलेक खिळेय घालताले. ते खिळे आसताले आनी बॉल म्हणल्यार ल्हान गुंडू लोंकडाचे. आनी तांतू मारता आसतना मांसा समेत उठून येताले. द पॅशन ऑफ द क्रायस्ट म्हणल्यार त्या फिल्मांत दाखयला तितले विद्रूप करून. आनी निमाणें त्या मांसा कुडक्यांनी रगत सकयल पडिल्लें ते मरयेन वचून पुसचे पळयता आमी. जेजूच्या पाठीर तितले मार, ताच्या हृदयार, ताच्या जिवाचेर मार गेले. आमच्या पाटल्यान कितल्या जाणांनी मार गेल्यात. एक घडीभर उडासाक येता जाल्यार आमी गेल्या. पाटल्यान सुरी गेल्या. मुखार जायत, मुखार पुरा सैलापाची उतरां, पाटल्यान सुरी, पाटल्यान मार गेल्ले कितले जाण आसात. तांकां सर्वांक सोम्याच्या हातांत. आमच्या पाटल्यान मस्त मार केल्यात आमी. भियोवची गरज ना. आमी सोम्याक आमी समर्पण दिवया. ते मार सगळे सोम्याक आमी भेटया. जेजूच्या पाठीर पडिल्ले मार. जेजूक कांट्याच्या मुकुटान तिसरे ताचे घाई, ताच्या कांट्याच्या मुकुटान ताका सणशिलें ताच्या तकलेक. आमकां कळीत आसा मोगाळ भावा भयणीनो, आमचे दोनी हात आमच्या तकलेर दवरया. जेजू खिळ्यांनी तोपले आनी ताचें रगत वळ्ळें. ताच्या मुखामळाक विद्रूप जालें, वयरतान सकल रगत देंवता. आज तोच जेजू म्हाका आनी तुका आमची तकली आपडता. थोड्या जाणांक खंत तकलेर केस जडले म्हणून, थोड्या जाणांक खंत म्हजे केस पिकले धवे जाले म्हणून काळें करतात. ताच्या की ओडलें आसा, ताच्या भितर त्या मेंदवांतलें इल्लें कॅमिकल, इल्लें रासायनीक चड उणें जाल्यार तो सायकॅट्रीक पेशंट जाता, मानसीक पिडेस्त जाता.
आनी मानसीक पिडेन जायते रितीच्यो विविध रितीच्यो पिडा आसा. जेजून आज म्हाका तसली पिडा दिवना, आज हांगासर हाडला. ताच्या माथ्यार थावन ताच्या तकलेंतल्यान वळल्ले ते खांटे तोपतना वळले रगत आज आमच्या माथ्यार आमी शेणया. कोणाक तकली दूख आसा, तकली पडापड आसा, कोणाच्या मोतींत शिकिल्ले रावाना, एकाग्रता ना, ब्रेन ट्युमर आसा, मेंदवांत कॅन्सर आसा आनी कितें आसा. जेजूक समर्पण दिवया. आज तो जेजू म्हजी आनी तुजी तकली ताच्या रक्तान अभिषेक करता, सक्तवंत करता. ताजी त्याची सर रितीची पिडा गी, असक्तकाय गी, उणेपण गी. ते एक नर्व आसा, कॉप्टीक नर्व म्हणून. ती एक ब्लॉक जाली जाल्यार मागीर कांय ना. दुसऱ्यांनी खावंक दिजें आमकां. आमचें कांय करूंक जायना, हात वयर करूंक जायना, उबार रावंक जायना. सेरेब्रल ब्रेन आसा, तांतले एक 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 शीर खंय म्हणी रक्तदोत्तडा हायपर टेन्शनार फुटली जाल्यार तूं फुल्ल पॅरालिसीस. सगळी बॉडी जीव मात्र आसता, मेल्ल्या मोड्या बरी मात्र. जायत्या पेशंटांक हांवें पळयलां. आज म्हजी तकली समा आसा. जेजू म्हजें टेन्शन तुका समर्पण दिता. म्हजें मत शांत कर. म्हजें मत शांत जाल्यार हर एक रितीन शांत. हर एक संगती अंगातावन उदेतात, आमच्या मोतींतावन उदेतात. राग, मोसोर, लैंगीक संगती हर एक अंगातावन ऑर्डर जाल्यार मात्र तें सकला मुसराचें. देखून म्हजें मत, म्हजें मातें, म्हजो मेंदू, म्हजी जाणवाय तूं सारकी कर सोम्या जेजू. मोगाळ भाव भयणीन ह्या घडये जेजूचें अमोलीक रगत, तेचें पवित्र रगत त्याच्या तकलेतावन, त्या खिळ्यांच्या रक्तातावन देवरलें तुमच्या माथ्यार शिंपडता आसतना तुमच्या त्याची सर माथ्यांत आसली पिडा ती गूण जाता, ती बरी जाता, ती बरी जाता. आमचे हात सकला करया. ते चवथे घाईताचे ताच्या हाताच्या खिळे, हाताक तोपले खिळे, ते एक 4, 5, 6 इंचाचे खिळे धरण तोपतना रगत चुर्र करून उडले. ताच्या पांयांक तोपले खिळे, ते पांय दोनी वट्टू घालून ताका खिळो मारता आसतना थंयतान रगत उसळ्ळे उदकाच्या झरी बरी. आज ते रगत म्हज्या हातांचेर, म्हज्या पांयांचेर येवं दी. आमकां मस्त जाणांक हाताचे पांयांचे समस्या आसात, गांठी दूख आसा, खंय तुमकां दूख आसा, पडापड आसा, आज ते आपडा. आज तुमी आपडचे न्हय, बदलाक तुमच्या नांवान जेजू आपडते आसा. उबा रावंक जायना जाल्यार बसून म्हणनी आपडा आनी मागा दोळे धांपा. जेजू ते अमोलीक रगत तुज्या हाताच्या खिळ्यांतावन, हाताक तोपल्या खिळ्यांतावन ते उसळलेले रगत म्हज्या बावळ्यांक, म्हज्या हाताक वा म्हज्या बोटांक कितें अस्कत काय आसा, म्हाका हात दूख, बावळे दूख, पांय दूख वा गांठी दूख, म्हजी दोंपरां दूख कितें आसा, आज तें आपडा. जेजूचें तें रगत तुजी ती अस्कत काय, तुजी दूख काडून उडोवन दी आनी तुका बळवंत करून दी, सकत करून दी. त्या दुखी मुखार ही दूख खंयची न्हय. जेजूचे चवथे गायते, जेजूचे पांचवो गाय, ताचे कडवळ उक्ते केले, ताचो प्राण गेल्लो आनी ताचे कडवळ उक्ते करता आसतना थंय वळ्ळी रगत आनी उदक, ताच्या कुरपेची झर वळ्ळी. आज ती कुरपेची झर म्हजेर आनी तुमचेर देवून येवं दी. मुगाळ भाव भयणीनो, आमकां इंटरनल ऑर्गन्स आसात, आमकां आंतरीक विश्व आसात. आमकां कळीत ना किडनी कशी काम करता, आमचें लिवर कशें काम करता, आमचें पॅनक्रियास, आमचें गाल ब्लॅडर कशें काम करता, आमचें हार्ट कशें काम करता. एन्जिओग्राम केल्यार, एन्जिओप्लास्ट केल्यार मात्र कळटा हार्ट कशें उरता की म्हणून दाखोवन दितात. खंयसर ब्लॉक आसा म्हणून दाखयतात. आमकां कळीत ना भितर ती सगळी प्रक्रिया चलूनच आसा. आज कितेंय म्हज्या पोटान दूख आसा, म्हज्या हृदयान दूख आसा, गॅस्ट्रीक आसा वा कितेंय आसा, भितर कलें सांगलां, आमच्या सण्ण करोळो दोड्ड करोळो ताका स्टंट गेल्या वा आमच्या हार्टा भितर स्टंट गेल्यात,
आमचे हृदयार आमचे हात दवरया. आमच्या कुडी भितर कितें जाता गोत्तो ना. आमच्या पेंगटा दूख आसा वा निकली दूख आसा, भायली भितरली दूख सोम्याक आमी समर्पण दिया. जेजूच्या कडवळांतलें तें रगत आनी उदक त्या म्हज्या सगळ्या जिवाचेर देवून येवं दी. आनी म्हजे खंयचे विश्वे भायले आनी भितरले अस्खत आसात, अबल आसात, वा पिडा लागला, वा ताका दूख आसा, दूख येता, ते आज ताका लागून दीत. जेजू म्हाका आपड, म्हाका जेजू बरें कर. एक हात आमचो हृदयार दवरया, एक हात वयर उबारून व्हडल्यान स्तुती करया. हालेलुया 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 हालेलुया. सोम्या जेजू ख्रिस्ता तुझ्या पांच गळ्यांतावन व्हडले ते रगत, पवित्र रगत, सक्तीचे रगत आम्हा समेस्तांचेर तकलेतावन पांया पर्यंत देवून येवं दी. म्हाका आनी हांगासर आसलेल्या हर एका भावा भयणीक त्या लागोन दी, बरें करूं दी, तांकां कृपा दिवं दी, तांकां सकत दिवं दी. तांच्या त्याची सर पिडा, दूख, अनवरा, नासमाधान सगळें बरें करून दी. हालेलुया 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 हालेलुया. आमचे हात आमच्या हृदयार दवरया. आज मोगाळ भाव भयणीन विशेष रितीन ह्या आराधनाक येवच्या पयले मागोवंक सांगले ते सावा हांव तुमच्या मुखार दवरतां. एका भयणीच्या घराक वचूंक वाट ना, चलोन वयची वाट ना. आज ती वाट कोणें बंद केला, तांच्या मतीक उजवाड फुंकोवन दी. भावार्थान आमी मागया तांच्या जिवितांत, तांच्या कुटुंबा जिविताक संतोष मेळोवन दी. सोम्या जेजू मागणें तूं मानून घे. अनेक कुटुंबान मागोवंक सांगला, तांच्या कुटुंबांत एका न्हय अनेका रितीची पिडा, दूख आसा. तेगा जाणांक कॅन्सर 3rd स्टेजीर आसात, तांकां बरी भलायकी मेळच्या खातीर मागोवंक विचारला. एका 2 जाणांक बरें काम मेळच्या खातीर मागोवंक सांगला. जेजू तांकां वाड दाखय. कितलींशीं जाणां इंटरव्यूच्या वाटेर आसात, कितलींशीं जाणां आस्पत्रेंत आसात, वेंटिलेटरार आसात, ऑक्सिजन काणगोन आसात, कितले जाणांचें आज ऑपरेशन जावचें आसा, विविध रितीचें. सगळ्या त्या भावा भयणींक आमी सोम्या मुखार दवरया. कितलींशीं जाणां पयणार आसात, कितलींशीं जाणां फ्लायटार आसात, कितलींशीं जाणां ट्रेनार आसात, कितलींशीं जाणां परगांवांत आसात. थोड्या जाणांक काम उगडून घेतला, थोड्या जाणांक बरें काम ना, थोड्या जाणांक दिसपडतो ग्रास ना. पापाचो इरादो ह्या म्हयन्यांक, नोव्हेंबर म्हयन्यांक कश्ट जातल्या भुरग्यां पासत. कितलींशीं भुरगीं आमची पोटाक खाण नासतना कश्ट जातात, इस्काल नासतना कश्ट जातात, बाला अपराधी वा बाला कार्मिकां जावन वावर करतात, वा जेलांत रिमांड होमांत आसात. त्या सगळ्या भुरग्यांक आमी समर्पया. आमच्या युवा जाणांक आमी समर्पण दिवया. देवाचो आशिर्वाद आमी तांचेर मागया. दोनी आमचे हात वयर उबारया आनी कोणें आमच्या खातीर मागोवंक सांगला तांचो उडास काडया. बाबा आज तूं अत्तूर येते, म्हजे खातीर माग. भयणी तूं अत्तूर येते, सालोरेसाच्या पांया तळा पावताय, म्हजे खातीर माग म्हूण सांगला. मागया आमी, मागया. कितलेशे जाणां आज डिलिव्हरी जावंक आसा, कितले जाणांक बेड रेस्ट म्हणला, कितले जाणांक मिसकॅरेज जाला, कितले जाणांक हेर रितीचे कश्ट आसात, भुरगीं जायनात म्हूण सांगल्या. सट्टांक सोम्याच्या पांया तळा आमी समर्पया. सैरीक जाय म्हणला, कितले सोदल्यार सैरीक मेळना. कितले जाणांचें काम अर्द्यार रावला. आमच्या पवित्र सभे खातीर मागया, पाप साहेबा खातीर मागया, आमच्या गवळी बापा खातीर, आमच्या देसाचे खातीर, आमच्या फिरगजे खातीर आमी मागया. कोणें आमकां मागोवंक सांगला सट्टांचो उडास काडन आमी मागया. ये भाग्यवंता देवा, ये भाग्यवंता बळवंता, ये भाग्यवंता अमरा, काकुळत म्हजी कर. ये भाग्यवंता देवा, ये भाग्यवंता बळवंता, ये भाग्यवंता अमरा, काकुळत म्हजी कर. ये भाग्यवंता देवा, ये भाग्यवंता बळवंता, ये भाग्यवंता अमरा, काकुळत म्हजी कर. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. समारिया, गलिलिया, जेरुसलेमच्या नजरेतांतल्या वाटेर गुल्ल जेजू
आज आमचे मुदेगात आयला ताणें आमकां आपडला आमकां तरेन बरें केलां आमकां ताणें सत्तेन भरला आमकां आदार दिला आमकां ताच्या बेसांवांनी नेटयला ताका जावं वगळा महिमा आनी स्तुती हालेलुया 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 सक्रामेंताचें गीत गावया देवा विचित्र सक्रामेंता खाल तुझ्या कष्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय तुझ्या सोडवणेचो फळ आमी सदांकाल बगिसो आमकां तूं फावो कर आमच्या दिसपडत्या जिवितांत आमच्या कश्टांक दुखांक बेजारायेक निरासपणांत कावजेणेंत आसल्या आमा समयिस्तांक तुझ्या कृपेचो आदार दी आमकां हात दिवन सांबाळ आनी आमच्या जिविताच्या मेठामेठांनी आमकां तूं राख हांगासर हजर आसल्या हर एका भावा भयणीक भुरग्यांक युवा जणांक तुज्या आशिर्वादांनी भर तांच्या जिवितांत कितेंय बरें आशेतात तें तांकां फावो कर तांच्या जिवितांत तूं दादोसकाय दी हे मागणें आमी करता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवीं आमेन बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नांवीं आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचेही सवय आसूं.
ह्या पवित्र जाग्यार एमिसाचें बलिदान भेटोवंक आमी संगाता जमल्या. आयची देवस्तुती देव कशें आमकां सोदता तशें आमी हर एका दिसा हर एका घडये देवाक सोदी जाय, देवाक अत्रेगून रावा जाय. त्या दाळार आमी आमचें जिवीत धदोसकायचें करून घेता. आमी मस्तपटी देवाक सोदच्या बदलाक हेर संगतींक सोदून फोंडांत पडटा, काटांत पडटा, आमचें जिवीत देसवाट करून घेता. आज सोम्या लागीं कृपा मागया. जेजू तुका सदांच अत्रेगोवंक, तुका सदांच आशेवंक, तुका सदांच सोदूंक म्हाका बळ दी. तुका विसरून गेल्ल्यो त्यो घडयो हांव वळखून घेता म्हजें पाताक म्हणून आमी ताचे कडेन बक्षणें मागया. आनी एमिसाचें बलिदान भेटोवंक आमकां समय आयती करी. आमची पातकां उणेपण वळखून घेवया. देवाक सोदूंक, देवाक विसरून गेल्ल्यो घडयो सोम्या म्हाका बक्षी. आनी मुखल्या म्हज्या जिवितांत सदांच तुजे संगी एकवटून रावंक म्हाका आदार दी म्हूण मागया. हें बलिदान फावो ते परी भेटोवंक आमकां समय आयती करया. आमच्या पातकांची दुखदन सांगाता आमी मागया. हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान सारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत बेगीन सदांच संकवार मरे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पोर देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां मुगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं. आमेन. Somianga Gurke, Somianga Gurke, Krista Gurke, Krista Gurke, Somianga Gurke. महिमा देवा बोल सर्गी आणि शांती ताच्या इष्टांक संसारी सर्वेस्पोरा देवा सर्गी चढाया सर्व पिता देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता. आम्ही तुका 3 वाजता तुझ्या तोर वैभवापासून आम्ही तुका पातळटा. सोमिया जेसू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्या सुता. सोमिया देवा देवाची शिडी तू संसाराचे पाप काढता. आमची ताकूत कर. तू बापाच्या उजव्या कोसतार आमचे पापे मारून घे. कित्या पवित्र सांगाती देवा बापाचे महिमे जेसू ख्रिस्ता. एकलोच तू पवित्र, एकलोच तू ईश्वर, एकलोच तू परमेश्वर. प्रार्थुया. एगडी बरदोळे दंप्या आमची ते सवा इरादे ह्या मिसाच्या बलिदानांक
मिसाचें बलिदान भेटोवंक आमी हाडलो तो इरादो ह्या जमत प्रार्थना दोनी बापाक भेटया. बापा, तुझ्या मोगाच्या उज्यान पेटोवन भगवंतलो रेस दुर्बळांच्या सेवेन विश्वासी रावून आनी रक्त साक्षांचें कश्ट मरण सोसून महिमेवन जावंक पावलो. ताच्या मोगा सारको दुर्बळ्यांचो मोग आमच्या काळजांनी वाडय आनी ताच्या पावलांनी चलोवंक आमकां बळ दी. आमच्या आसुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनांच्या ससना. आमेन. सांत पावलान फिलिपी घरांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वसप. भावा भयणीनो, आमी जाल्यार खऱ्या सुनातेची परजा देवाच्या आत्म्यान स्तुती करतली. भायल्या विधी नियमांचेर पातयेनी सोडून जेजू क्रिस्तांतय अभिमान भोगतली. म्हाकाय तसल्या विधी नियमांचेर विश्वास दवरूंक पावो ती सबाब ना म्हणणे. पूर हेर कोणी बायल्या विधी नियमांचेर विश्वास दवरूंक आपणाक कारण आसा म्हूण चिंता जाल्यार ताचे प्रास चड हक्क म्हाका आसा. हांव जल्मोन 8 दिसांचो आसतना म्हाका सुनात केल्ली. इस्रायेल कुळयेंत बेजमीच्या घराण्यांतलो हांव. हेब्रेवांक जल्मल्लो हेब्रेव. नियमशास्त्र सांबाळच्यांत हांव एक पारिजेव. धार्मीक उर्बेक लागून पवित्र सभेक दग दिल्लो मनीस. नियमशास्त्रांचे कायदे पाळच्यांत आक्षेपावीन साळीस. पूण आदी म्हाका फायद्याचें म्हूण चिंतलें सगळें आतां क्रिस्ता पासत हांवें लुकसाण म्हूण लेखलां. कित्याक जेजू क्रिस्त म्हज्या सोम्याच्या वळखीच्या अत्युत्तम फायद्याक सरी केल्यार सक्कडी एक लुकसाण म्हूण हांव लेखतां. देवाचें उतर हें. कीर्तन सर्वेस्पराक सोदतेल्यांची काळजां संतोष बरीत जावं. सर्वेस्पराक सोदतेल्यांची काळजां संतोष बरी जावं. सर्वेस्पराक सोदतेल्यांची काळजां संतोष बरी जावं. दिसान दीस सर्वेस्परा तुका दिन वाजता तुजी स्तुती करता. सदां काल तुज्या नांवाची व्हडवी गाता. ताच्या पवित्र नांवांत अभिमान भोगा. सर्वेस्पराक सोदतेल्यांची काळजां संतोष बरी जावं. सर्वेस्पराक सोदतेल्यांची काळजां संतोष बरी जावं. हर एक पिळगी मुखले पिळगेक तुजी कृत्यां परगट करतली. वय तुजी अद्भुत कार्यां वर्णितली. तुजी पदवी आनी महिमा पासारतली. तुजी महत् कार्यां गाजयतली.
पोराक सोतेल्याची काळजा संतोष बरीसा मनीस तुझ्या भयंकर कृत्याविषयी उलयतले तुझ्या वडपणाचो आनी पदवेचो प्रसार करतले तुझ्या अपरिमित बरेपणाचो उपकार आटयतले युगांक तुझे नीतिवंतपण नावाडतले सर्वेस पोराक सोतेल्याची काळजा संतोष बरीसा सर्वेस पोराक सोतेल्याची काळजा संतोष बरीसा Alleluia, 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 Alleluia. येया म्हजी सरशी सोमेस तुमी कश्टांतल्यानो आनी वजन वावयतेल्यानो हांव तुमकां विशेव दिता म्हणटा सोमी Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्व तुमचे सोवे आसो तुमच्या सवे आसो लोका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमान तुका सोमिया आतां साबार सुंकागार आनी पातकी जेजूची शिकोवण आयकूंक ताचे सर्चेन वेताले हें पळोवन फरिजेव आनी शास्त्री आपणायतल्याक अशें पुरपुरोंक लागले हो मनीस फातक्यांक घेता आनी ताचे सांगता जेवंकी जेवता ह्या संदर्भात जेजून तांकां ही ओपार सांगली तुमचे मदें कोण तो आपणाक आसलेल्या 100 बोकऱ्यांतलो एक सुकन वसत जाल्यार बाकीचे 99 अरण्यांत सोडून सुकून गेल्ल्या बोकऱ्याक तो मेळासर सोदून वेसो जावन तो मेळटस संतोषान ताका आपल्या खांद्यार घालून तो घरा हाडटा आपल्या इश्टांक आनी शेजाऱ्यांक आपोवन तो म्हणटा म्हजे सांगता संतोष फावा कित्याक म्हजो सुकून गेल्लो बोकरो म्हाका मेळ्ळा हांव तुमकां सांगता पश्चातापाची गज नातल्या 99 नितीवंतां प्रास पश्चाताप भोगून जिणे बदललेल्या एका फातक्याचेर सर्गीन चड संतोश जातलो तशेंच कोण तिसरी आपणा सांगले असल्या 10 नाण्यांतले एक भायर पडत जाल्यार दिवो पेटोवन घराक सरण मारन ते मेळासर 17 सोदिना जायत ते मेळटस आपल्या इश्टिणीक आनी शेजारणीक आपोवन ती म्हणटा म्हजे सांगता संतोष पावा कित्याक भायर पडले नाणें म्हाका मेळ्ळां तशेंच हांव तुमकां सांगता पातक रडोन जिणे बदललेल्या एका पातक्या विशयांत सर्गी देवाचे दूत संतोष पावतले देवाचे उतर हे सोदचें मनशा सैमांत तसा सोदचें सिकींग ऑर सर्चींग म्हणटा आमी न्हय आमच्या सैमांत तसा तें आमी खंय गेल्यार इल्लें सोदता तुमी सोदतात गे स्त्रियो कापाड काडूंक गेल्यार सोदतात गे काल सोदतात तुज्या मना पसंदेचें तुका मेळटा म्हणा सर न्हय
भांगार काडूंक गेल्यार सोदतात गी सोदतात न्हय खंयचे पॅटर्न गी कालें तें डिझायन गी कालें तें बरें जायचें न्हय आनी बजेटी भितर येज तें आमच्या न्हय सैरीक सोदता न्हय कचडवाचो बापूय म्हणटालो सैरीक सोदून सोदून म्हजे वणो पुरो जरून गेले फादर म्हणून 7 वणो जरयचे गे बापायन पूण आतां हें सोशल मिडिया सामाजीक माध्यम आयल्यान चड वणां ना पयल्यांत फिक्स जाता न्हय गे हय चड सोदीचे म्हणना तिंतू सोदून काण येता गूड एका लेखार बरें तें मागीर सोदता आमी मस्त संगती सोदता बरें काम सोदता न्हय बरें जागो सोदता बरें घर सोदता अपार्टमेंट सोदता पुरा बरेंत जायजें आमकां आमी सोदता सोदून तसां न्हय सोदून तसां देव आमकां सोदता गी बघताय तुमकां देवान म्हाका सोदलें देखून म्हाका याजक जावन ताणें विंचलो म्हजी आशा न्हय ती ताची न्हय सोदता विंचता आनी अभिशेक करता मनीस सोदता संवसारी वस्तू सोदता न्हय दिसपडत्या जिविताक गरजेचें कालें बरें जाय ताका तें सोदता घेता काण घेता संतोश पावता न्हय पूण मनशान ह्या संवसारी वस्तूंच्या की चड देवाक सोदूंक जाय म्हूण आयची देवस्तुती सांगता हेच्या देवस्तुतीचो मुख्य थीम कालें म्हणल्यार देवान चुकोवन गेल्ल्यांक सोदचें देवाची काकुळत अपरिमीत हांव इल्लें गुंडयता न्हय मनशान देवाक सोदचें बायबलांत ताचो उल्लेख आसात गी आसात जुआंवचो वांजेल अध्याय 1 वाक्य 38 जेजू पाटी घुंवचो आनी ते आपणा फाटल्यान येतले पळोवन ते कोण ते फुडें सांगता जुआंवचो वांजेल अध्याय 1 वाक्य 38 फुडें सांगता जेजू स्नान घेवन वयर येता आसतना जुआंव मेळ्ळो स्नानीक जुआंव पळया ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता ती आनी जेजूक पळयल्ले जुआंवचे 2 सीस फाटल्यान भायर सरले ताच्या आनी ते फाटल्यान येतले पळोवन जेजू विचारता तांकां तुमी कितें सोदतात म्हूण विचारी लागलो तांकां दोगां फाटल्यान येतात न्हय तांकां पळोवन म्हणलें तुमी कितें सोदतात आनी राब्बी तशें म्हणल्यार मेस्त्री तूं खंय रावताय म्हणालें आनी जेजू म्हणालो येया आनी पळया सुमार सांजेचे 4 वरांक येया आनी पळया ते ताच्या फाटल्यान गेले उपरांत ताचे आपोस्तल जाले कोणें सोदलें त्या दोगा सिसांनी जुआंव विचारले जेजूक फाटल्यान आयिल्ले जेजून विचारलें कोणाक सोदतात तुमी कोण जाय तुमकां मेस्त्री तूं खंय रावताय म्हणल्यार रावूंक वा जेजू खंय रावता तें पळयलें आनी जेजू खंय रावता आमकां कळीत आसा न्हय खंय रावता जेजू रावल्लो ताच्या परगटजेने वेळार कळिताय तुमकां खंय रावल्लो तो कळ्ळें बायबल वाचिनात गे ना तुमी जेजू खंय रावलो पयलें नजरेंतल्यान बेतलेमान जल्मलो नजरेंतल्यान तोड जालो मागीर त्या पब्लीक जेणे तुमी जाप दिजे कसली फादर जेजू खंय रावलो कोताय कोल्यांक माटये आसात सुकल्यांक घोंटेर आसात पूण मनशा पुताक मातें तेंकूंक जागो ना ताका घर नातलें ताच्या म्हणल्यार घरा गेल्लो तो ना गे म्हणून मोस्टली न्हय आनी ताणी येवन पळयलें आनी ते जेजूच्या फाटल्यान गेले जेजूचे आपोस्तल जाले जुआंवचो वांजेल हे सुरविल्लो भाग इल्ले लास्टाक आसा जे जुआंवचो वांजेल अध्याय 18 वाक्य 4 मेळटा आपणाक कितें सगळें घडोवंक आसा म्हूण जेजू जाणा आसलो देखून तो फुडें सरन केदाळार फुडें सरन म्हणटा तांकां तुमी कोणाक सोदतात नाजाल्यार तो पाशांव आसतना आमी आयकता कोणाक सोदतात तुमी जाप केली जेजू नजरेना त्या शिपायांक विचारलें जेजूक धरूंक आयिल्ले ते गेत्सेमनी मोळ्यांत तो मागोन आसल्या वेळार न्हय आनी जेजून विचारलें कोणाक सोदतात तुमी पळया तांचो देव तांच्या मुखार आसा
कोणाक तांणी सोदून आयिल्ले की तो तांच्या मुखार आसा आनी जेजू विचारता तांकां कोणाक सोदतात तर जेजूची वळख तांकां मेळना. हांवूच तो म्हणटा मागीर नजरतच्या जेजूक म्हणून ताणें जाप दिली, हांवूच तो म्हणून जेजून तांकां सांगलें. आमच्या मुखार मस्तपटी तशेंच आमी शिपाया बरें न्हय मुखारच तसल्यार जेजू आमकां दिसना. पूण ताणी आयिल्लो जेजूक सोदून आयिल्लो उद्देश दुसरो ताका लागाट काडचो. अनेक कडेन उल्लेख आसा तेत जुवांच्या वांजेलांत निमाणें अध्याय 20 वाक्य 15. थंयसर द पॅशन, तो उद्वेग, ती आशा, ते अत्रेग कोणाक पळोवंक? जेजूक. कोण जेजू? जीवन जेजू. कोण आशिल्ली? मगदलाची मारी न्हय. फांत्यारच उठोवन धवाधवी ती गेली आनी फोंडा सरशी वेताना थंयसर फोंडाचें दार वा शिळा लोटल्ली पळयली आनी ती पळयता थंयसर जेजूची कूड ना. आनी भायर येवन ती रडोन आसा. कित्याक? तिच्या जिवितांत त्या मेस्त्रीचो इतलो मोग केल्लो तिणें. आनी हांगासर कालें तेल आनी हाण्ण आयली कोण कुडीक मागोवंक त्या जुदायाच्या संप्रदाया प्रमाणे. आनी भायर बसून रडतना, बाये तूं कित्याक रडताय? कोणाक सोदताय तूं? म्हणून जेजून तिका विचारलें. ताणें चिंतलें तो माली म्हणलें कोण ताचे लागीं म्हणा लागली ती, सायबा तुवें ताका काणवेलाय जाल्यार ताका खंय दवरल्या म्हूण सांग, हांव ताका व्हरून येतां. मगदलाची मरी सोदतली जेजूची कूड जेजूक सोदतली. बोड हात्रेगाल. मुगाळ भावा भयणीनो, आमी असले थोडी निदर्शनां हांवें दिली. देवाक सोदूंक जाय. आमच्या भारताच्या चरित्रेन वा पवित्र सभेच्या चरित्रेन देवाक जायत्या जाणांनी सोदनां केल्या. देव मेळ्ळा, देव उलयला. जावं दी तांच्या स्वप्नांत, जावं दी तांच्या दर्शनांत देव तांच्या कडेन उलयला. तर आज विचारूंक जाय, हांवें आनी तुवें देवाक सोदला गी? देवाक सोदला गी? आयचो वांजेल आमी आयकलो लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभार्थ अध्याय 1 वाक्य 1 तावन 7. 2 वापारी आज वाचता, मे बी फाल्यां अनेक वापार. चुकोवन गेल्या बोकऱ्याची, भायर पडल्या नाणयांची आनी उपरांत 11 तावन चुकोवन वा भायर पडल्या मनशाची, वेचीक पुताची. थंयसर जेजू ही वापार सांगता 100 बोकरे आसले खंय आनी एक बोकरो चुकोवन गेलो. बोकरो कांय व्हडलें, आमकां कांय व्हडलें न्हय. आतां केजीक मटनाक कितले आसात? 700 गी. कांय ल्हान पिलकाट दिसता ल्हान, ताका जाल्यार उपकारा पडचें न्हय. खंय चुकोवन गेलें न्हय. पूण पोसल्या मनशाक म्हत्वाचें. तो ल्हान बोकड्याचें पील जाल्यार, बोकऱ्याचें पील जाल्यार तें म्हत्वाचें. कित्याक? ताका ताचें वॅल्यू कळीत आसा, ताचें मोल कळीत आसा. देखून तो वेता सोदूंक. अनेक जावंक पुरो आमच्या घरा, म्हज्या घरा बोकड्यो आसात, बोकरे आसात. कशें स्टार्ट केल्लें गी म्हूण विचारल्यार ती बरी अपुरबायेची काणी. आमच्या शेजारा एक बोकडी हाडली. ती गुरवार आसली, सॉरी काले म्हणचे बोकडी गाब आसली. मोनीस गुरवार, ओके. गाब आसली आनी ताणें एक पील घालें. पील घाल्लेंच त्या बोकड्याक कालें जालें, ती आवय मेली. मस्तपटी मनशान यशांच घडटा तशें मन जालें. आनी ताणें शेजारच्यांनी त्या पिलाक कालें केलें, आतां दूद दिजें न्हय. आमच्या घरा दूद आसा, मस्त आसा, दुधाची इंत आसा म्हणयात पळय तशें दूद आसा. आनी आमच्या घरांत हांव 1 अर्द लिटर व्हरून दितालें. आनी तें तांकां पुरो पडनातलें, म्हणल्यार इल्लें एक्सपेन्सीव जातालें. देखून घालें गेलें तें पिलत थाण आमच्या घरात दिवन सोडलें. आनी आमगेर एक म्हजी वन्नी आसा, तिका मनजातीचो मस्त मोग. तिणें कालें केलें, घरचें दूद तिका लावंक सुरू केलें. निप्पलांत घालून आनी कालें केलें. ल्हान पील तें व्हड जावन आयलें. घरा भितर येतालें, वयर टॅरसार येतालें, खंय आपयल्यार धांवन येतालें. जेन्नी म्हणल्यार जालें, ताचें नांव जेन्नी म्हणून दवरलेलें. आनी ताणें फस्ट पिलां घालता आसतना 2 घाली आनी दोगी चेडवां.
पेन्नी आणि रेन्नी, जेन्नी पेन्नी आणि रेन्नी अशें. आनी ताणी पिलां घालतना जवळीं जवळीं घाली. आतां सुमार एक 30-40 म्हणसर बोकड्यो आसात. ह्या वांजेलांतल्या तो गवळ्याकी कांय कोणेंय एक दिल्ली आसतले आनी ताणें पोसून ओडकरन सडयलो तांचो संको सडयलो कित्याक ते गवळी दुबळे. ताणें मस्त वचून एक रास काणगोंक जायना, एक 10-15 बोकरे एकत पटी काणगोंक जायना. ताणें एकत चड करन वय. आनी ताका गोत्त आसा हें पील थंय ना, 99 आसात. ताका सोदून तो गेलो कित्याक द व्हॅल्यू ऑफ इट देखून तो सोदून गेलो. आनी मेळतस म्हाका चुकोवन गेल्ले नेळ पांयांक पुरा घाय जाला म्हणून घाले गी थपडां ना. ताणें कारें केलें, ताका आरोन धरलें, खांदार काण घेतलें, ताचे घाई पुसले न्हय. ते बरे गवळी किर्तनी पत्मुरू आमी वचता, सोमी म्हजो गवळी कांयच म्हाका न्हय. सेम हांगा सरी केला. काणगोन तो आयलो, सोदून गेलो तो ताच्या सुकोवन गेल्ल्या शेळयेक. आनी उपरांत सेकंड आनीक वापर आसा, नाणें भायर पडलें. कितलीं नाणीं आहात थंय? आपणा लागीं 10 नाणीं आसलीं. 10 नाणयांतलें एक पडलें. आमी कांय 1 रुपये 2 रुपये भायर पडल्यार कालें करता? सत्ता मगे वसंत दिपाल्या कांय चुकोवन पडलें न्हय गे. कांय एक 100 रुपये कांय हातांतलो कांय उबोवन गेल्यार कांय उडलें, कॅर करना न्हय. आनी ती सगळें दिवो पेटोवन दवरन झाडू मारन तें नाणें सोदता म्हणल्यार ती खंडीत दुबळी. ग्रस्त मनशान झाडू मारना, ते वॅक्यूम क्लिनर अशें गुर्र करना न्हय गे. नाजाल्यार कामाची कोण म्हणी झाडू मारतात ती करना. दिवो पेटोवन वयर दवरचें म्हणल्यार चिमणी पेटोवन दवरली आसतली कोणें न्हय गे. त्या झाडां पुरा चिमणींत आसलें करंट नासतलें म्हणना. ओके, ती दुबळी. तिका गोत्तालें तिचें महत्व. एक नाण्यांक वॅल्यू येवचें कशें. तातूंत कोणाची मोर आसतली? कोणाची मोर आसता? एक रायाची मोर, आनीक ताची सील रायाची न्हय. ताका मोल आसा ते तांब्याचें जावं दी, रुपयाचें जावं दी, भांगाराचें जावं दी, खंयचें जावं दी नाणें न्हय. आनी तिका ताचें मोल गोत्तलें देखून ती उजवाड दवरून सोदता आनी मेळ्ळेंसे आब्बा मेळ्ळें म्हणून संतोश पावता. भायर पडलें तिका मेळ्ळें. मुगाळ भाव भयणीनो, आमी सोदी जाय. पवित्र पुस्तकांत जायत्यो बसवण्यो आसात. तूं सोदताय कोणाक उरल्यो संगती वयके आमी सोदले. आतां आंगडी गेले हांव बरें एक कांजीवरम सिरां जाय जेवा रेशमे सिरां जाय सोदलें न्हय. ह्या अंगडींत मेळोना. ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಇರೋದು ಸಿಗಲಿಲ್ಲ, ಬಣ್ಣದ್ದು ಸಿಗಲಿಲ್ಲ, ಇದು ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಆಯಿತು, ಇದು ಕಮ್ಮಿ ಆಯಿತು म्हणून सोडता दयादक्षिण नसतना अनेक अंगडी वता न्हय. इतली रास सकल घाल आमकां दादल्यांक जायना. देखून दादल्यानो तुमी स्त्रियां ಒಟ್ಟು शॉपिंगाक जवळ्या अंगडी मात्र वचनाकात. मर्यादित काडटात ते तांकां पूण कांय बेजार ना. कितलें घाण सकल घालतात अनेक अंगडी वतात न्हय गे. जयलक्ष्मी जाल्यार गितांजली जाल्यार पतंजली जाल्यार आनी मुखार वचून वतात मुखल्या अंगडी. तांकां कांय बेजार ना, तांकां मेळटा म्हणून आसा. पूण दादल्यांक जायना. ही कितल्या ओगी वेतात तितल्या ओगी फाटी येतात ते काणगोन न्हय गे. वय कशें आमी आमचे संवसारी संगती सोदता तशेंच आयची देवस्तुती हांवें तुमकां दिवचो न्ही. आनी इतलोच आमी देवाक सोदूंक जाय. आनी देवाक सोदल्यार कालें जाता. वाट वी गेट पवित्र पुस्तक सांगता. एक 5 बसवण्यो हांव तुमचे मुखार दवरतां. ओके. सीक हिम अँड रिसीव रेस्ट म्हणल्यार ताका सोदा सगळें तुका मेळटा. पयलें घालें ताका सोदा सगळें ताका मेळटा. आज उडो नियाळाचेर आमी नियाळ केलो उडोल आराधना वेळार ಮತ್ತೆ ವಸೋ ವಾಂಜಲ್ ಅಧ್ಯಾಯ 11 ವಾಕ್ಯ 28 to 30 ನೇ. या म्हजे सरसे समेज तुमी कश्टांतल्यान वजन वयतल्यान हांव तुमकां विशय दितां. म्हजे जूं तुमच्या खांदार घेया, म्हजे लागचें शिका, कित्याक हांव भोळ्या आनी खालत्या काळजाचो आनी तुमकां काले मेळटा.
विषय मेळता काल मेळता कित्याक हांव बळ्या आनी खलत्या काळजाचो हांव आनी तुमकां काल मेळटा समाधान मेळटलें कित्याक म्हजे जू वावंक सुला म्हजें म्हजें हळू समाधान मेळटा म्हजे लागीं येया हांव तुमकां पयशे दिना रिणाक पयशे दिना वाडीक पयशे दिना भांगर दिना खावंक दिना कांय दिना बदलाक काल दिता समाधान कोणाक समाधान नाका आज तुम्ही हांगासर आयल्या समाधान मेळोंक न्हय सांगलो रसाच्या पांयां तळा इल्लें म्हणी समाधान मेळटा म्हज्या मागणें आयकून न्ही गे कित्याक म्हजें जू वावोंक सुला म्हजें वाय म्हणण्याचो ग्रंथ अध्याय 8 वाक्य 17 हांगासर बरें उतार आसा जी म्हजो मोग करतात तांचो हांव मोग करता जी म्हाका सोदतात तांकां हांव मेळटा प्रवर्ब चॅप्टर 8 वर्स 17 काले म्हणटा जी म्हजो मोग करतात हांव तांचो मोग करता आमच्या संवसारी जिवितांत थोड्या फावटी आमी मोग करता तीं करतात इल्ल्या तेंपान तीं सोडतात हांव मोग करनंत आसता वा हांव सोडटा तीं मोग करनंत आसता न्ही गे कई कोडूद म्हणटात पळय हात दितात पूण हांगासर देव म्हणटा जी म्हजो मोग करता तांचो हांव मोग करता सोडीत ना तांकां जी म्हाका सोदतात म्हाका सोदून येतात तांकां हांव मेळटा द्वितीनियमाचो ग्रंथ अध्याय 9 वाक्य 21 म्हणटा पूण थंय तुमी तुमकां तुमच्या देवाक सोदतल्यात आनी सगळ्या तुमच्या काळजान सगळ्या तुमच्या आत्म्यान तुमी ताका सोंस्यात जाल्यार तो तुमकां मेळटलो हांगा एक स्टेप मुखार काल देवा 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 म्हणून न्हय बदलाक सगळ्या तुज्या आत्म्यान सगळ्या तुज्या सक्तेन सगळ्या तुज्या मनान सर्वेस्परा देवाक तूं सोद तो तुका मेळटालोच म्हणा न्हय मेळटा कितलेय सांतिण्यो मारतीर जाल्यात पळय ताणें देवाक सोदलें देव तांकां मेळ्ळो लुकाचो वांजेल अध्याय 11 वाक्य 9-10 म्हणटा देखून हांव तुमकां सांगता मागा आनी तुमी घेतल्यार सोदा आनी तुमकां मेळटलें बोडे उक्तें जातलें मागा मागता तो हर एकलो घेता सोदता ताका मेळटात आनी बोडे तेल्यार उक्तें जाता जेरेमियाचो ग्रंथ अध्याय 29 वाक्य 13 भोव अपुर्बायेचें वाक्य आसा हांगा तुमी म्हाका सोदतना हांव तुमकां मेळटलो वय तुमच्या सगळ्या काळजान तुमी सोदतना सगळ्या काळजान तूं सोदताय तुका हांव खंडीत मेळटा देखून ताका सोदा सगळें मेळटा कोणाक सोदीचे कशें सोदतात मागण्यांत देवाचें उतर वाचचें नियाळ करचें कशें ओके दुसरें एक बसवणी ती जाली ताका सोदा सीक हिम अँड रिसीव रेस्ट दुसरें सिकींग गॉड गिव्स यू लायफ देवाक सोदतना जीव लपता आमकां सट्टांकी जीव आसा न्हय थोड्या जाणांक पळयतना जिवनांत धरल्या बरी जीव आसल्या बरी जीव आसा जाय जावंक पुरो पिडा आसा आनी काले आसा आसूं दी काणगून येता न्ही गे आमोस ग्रंथ आमोस प्रवाद्याचें पुस्तक अध्याय 5 वाक्य 4-6 म्हणटा म्हाका सोदा तुमी जियेतल्या पळया दीस इज द सेकंड प्रॉमीस म्हाका सोदतल्यांक हांव जीव दिता म्हणल्यार तुमी जियेतल्यात सर्वेस्पराक सोदा आनी तुमी जियेतल्यात कीर्तन 22-26 म्हणटा दुबळे जेवण खावन धदोशी जातले सर्वेस्पराक सोदतात ती ताची स्तुती करतले तुमचें काळीज सदांकाल जियो तुमचें काळीज सदांकाल एक दीस न्हय 2 दीस न्हय कीर्तन 69-22-33 म्हणटा खलत्या मनशानो हें पळय आनी संतोष बघा देवाक सोदतले न्हू तुमचीं काळजां नव्या जिवान भरता देवाक सोदल्यार काले मेळटा जीव मेळटा देवाक सोदल्यार काले मेळटा उरलें सगळें मेळटा तिसरें देवाक सोदता तो घटाय जोडटा तुका बरी भलायकी जाय तुका घटाय जाय तुका सकत जाय कालें खायचें बूस्ट हॉर्लिक्स न्हय सूप हाडांचो मटन घे बीफ घे दुकराची हाडांय कालें न्हय घटाय मेळटा न्हय पूण पवित्र पुस्तक म्हणटा म्हाका सोद तुका घटाय दिता म्हणटा देव कोणाक सोदीचे देवाक सोदीचे घटाय मेळटा इजायाचो ग्रंथ अध्याय 40-31 पूण सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरतल्यांक नव्यान बळ मेळटा गरुडा परी ताका पाकाटे फुलताले ती धांवतली पूण थकची नात ती चलताली पूण दमची नात धांवल्यारी पुरासण जायना चल्ल्यारी तांकां पुरासण जायना
इतिहासाचे दुसरें पुस्तक अध्याय 16 वाक्य 9 म्हणटा आपल्या सगळ्या काळजान सर्वेस्पराक विश्वासी रावतल्यांक सोदतल्यांक आदार दिवचे खातीर तो सगळ्या संवसाराचेर आपली दिश्ट घुंवडायता पळोवन तसा कोण म्हाका सोदतात गे म्हणून आनी कोण ताका सोदता ताका तो बळ दिता सर्वेस्पराक सोदतल्यांची काळजां आनंदीत जावं सर्वेस्पराक सोदा आनी ताची पदवी सोदा सदांच काळ ताचे मुखामळ तुमी सोदा इतिहासाचें पयलें पुस्तक परतून सांगता अध्याय 16 वाक्य 6 मोगाळ भावा भयणीनो देखून आमी केदाळार सर्वेस्पराक सोदता आमकां नव्यान बळ मेळटा आज आराधन करता आसतना तुमी सोमयांक सोदलें न्हय इल्लें म्हणून बळ मेळ्ळें गे खंडीत मेळ्ळें तुमकां पळयतना कळटा सोमयाच्या मुखार रावल्या तुमची तोंडां परत जळटाली कशें मोजीचे पळय थंय गेलो वयर दोंगरार सिनाय पर्वताचेर देवा कडेन मुखामुखी उलोवन आयलो तो न्हय येता आसतना लोकांक ताचे मुखामळ पळोवंक जावना मोईजेचें कित्याक देवा कडेन संवाद करून आयलो देवाक पळोवन आयलो केदाळार तूं आनी हांव सोमयांक पळयता सोमयांक सोदता आमचे मुखामळ आमचें जिवीत परजळता घटाय जोडटा ओके फर्स्ट खंयचें म्हणलें हांवें ताका सोदा तुमकां सगळें मेळटा दुसरें देवाक सोदतना तुका जिवीत मेळटा तिसरें तुका देवाक सोदतना घटाय जोडटाय चवथें देवाक सोदतना तुजें जिवीत संतोशान आनी आनंदान भरता संतोशान आनंदान भरता आयचें कीर्तन अपुर्बायेचें सर्वेस्पराक सोदतल्याची काळजां संतोष बरी जावं बरें करून गायलें आमच्या भयणीन न्हय वय ताका सोदता आसतना आमची काळजां संतोष बरी जातात Seeking God fills you with joy and gladness. इतिहासाचे पहिले पुस्तक अध्याय 16 वाक्य 10 ताच्या पवित्र नांवां थंय अभिमान बघा सर्वेस्पराक सोदतल्यांची काळजां आनंदीत जावं कीर्तन 40:16 म्हणटा तुका सोदतल्या सगळ्यांक तुजे थंय आनंद आनी संतोष मेळो तुज्या तारणाचो मोग करता ती सदांच म्हणूंक पावो वर्तो आमचो सर्वेस्पर देव कीर्तन 74 म्हणटा तुका सोदता त्या सगळ्यांक आनंद आनी संतोष मेळो तुज्या तारणाचो मोग करतात ती सदांच म्हणूंक फावो देव वर्तो पळय हांवें सांगचें न्हय केदाळार आमी देवाक सोदता खंडीत आमकां संतोष मेळटा ग्लॅडनेस अँड जॉय वेरी सिम पंचवी बसवणी choosing to seek God leads to deliverance कोण देवाक सोदता ताका सुटका लाभता आमकां बंदोडी आहात गी ना आसात गी आमची तस्कत काय न्हय कितले सोडता म्हणल्यार सोडूंक जायना पळयतना उरता पिडा आसा करकरे आसात असले जायत्यो बंदडी आसात आमकां आनी तांतूंतल्यान तुका सुटका जाय म्हाका सुटका जाय हांवें देवाक सोदी जाय केदाळार हांव देवाक सोदतां असल्या हर एका संकटांत वायटांत सैतानाच्या सांखळींतावन आमकां हर एकल्याक सुटका मेळटा कीर्तन 9:10 म्हणटा तुजें नांव वळखतात आनी ती तुजेर विश्वास दवरतलीं कित्याक तुका सोदतल्यांक तूं सर्वेस्परा सांडून घालिनाय तुका सोदतल्यांक सर्वेस्परा तूं केदाळे सांडून घालिनाय म्हणण्याचो ग्रंथ अध्याय 18 वाक्य 10 म्हणटा सर्वेस्वराचें नांव बलिश्ट बुरूज नितीवंताचे सिद्धांता आनी सुरक्षीत आसता कोण मनीस ताचे सिद्धांता तो सुरक्षीत आसता सर्वेस्पराक हांव सोदतां तो म्हाका जाप दिता आनी सगळ्या म्हज्या आकांतांतलो निवारता कीर्तन 34 वाक्य 4 सगळ्या म्हज्या आकांतांतलो म्हाका पिडा आसा म्हाका दूख आसा एकच चिंतलें जायना देवाक सोदा मोगाळ भावा भयणीनो वेळ जालो देखून आमच्या दिसपडत्या जिवितांत त्या गवळ्यान बकऱ्याक सोदून गेलो चुकोन गेल्ल्या त्या स्त्रियेन नाण्यांक सोदलें आज आनी हांवें तुवें कोणाक सोदीत जाय नाही संवसारी वस्तू त्यो देव आपापेन्सच दिता कीर्तन 37 नाक म्हणटा केदाळार तूं सर्वेस्पराक सोदताय तुज्या काळजाचे अत्रेक तो सगळें बगयतलो Psalm 37:4 बोह प्रभायची उतरां हें सोदचें नाका हें मेळटा ऑटोमॅटीक तुज्या काळजाचे अत्रेक सगळें बगयता देखून आमी पयलें कोणाक सोदी जाय देवाक सोदया आमचें जिवीत संतोशाचें जातलें
ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 120 120. तुवे दिल्या देण्यानी सोम्या हर्षिता विस्तारंगळ उतरानी तुका वंदिता संतोष बोरी कळसानी काणी काणयेता उल्हास बोरी गीतानी ओपंती दिता सोमिया मोगान तुगे आमी दिवची काणी तुगे आशीर्वाद ये तुगे तिचे सोवे आमकां सुगे ती सोमिया मोगान तुगे आमी दिवची काणी तुगे आशीर्वाद गंग ये तुगे तिचे सोवे आमकां सुगे मंगळ बापा सर्गीच्या पदवेदाराया सर्वेस पोरार असणारा सृष्टी करणारा पळयेची विकसिता तुका नावार्था तुझे मुख सरपडता तुझ्या वागणटा सोमिया मोगान तुगे आमी दिवची काणी तुगे आशीर्वाद गंग ये तुगे तिचे सोवे आमकां सुगे सोमिया मोगान तुगे आमी दिवची काणी तुगे आशीर्वाद गंग ये तुगे तिचे सोवे आमकां तुगे तुवें दिल्या देण्यानी सोम्या हर्षिता विस्तारंगळ उतरानी तुका वंदिता संतोष बोरी कळसानी काणी काणयेता उल्हास बोरी गीतानी ओपंती दिता सोमिया मोगान तुगे आमी दिवची काणी तुगे आशीर्वाद गंग ये तुगे तिचे सोवे आमकां सुगे मुगळ भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांतल्यान मेळ्ळें आमच्या नक्की शुभेच्छा देवा सरीस्वत म्हणून घे प्रितीच्या बापा तुझ्या पुतान धरली जिविताची वाट आपली करून भगवंत लोरेस जमनीन तोंपुल्ल्या गोवांच्या कणापरी आपल्या जिवाची ह्या संवसारांत पर्वा करिनासतना रक्तसाक्षाच्या मरणावरवीं महिमेवंत जालो आनी पवित्र सभेक शुभाम पीक दिवंक पावलो ह्याच मनान आमी संवसाराच्या सडवण्या पासत आमचे जिवीत आतां तुका भेटोवन दिता जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं आमची काळजां उबारुया सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक धिनवासुया सर्वेस्पोरा पवित्र बापा
सर पदवेदर आणि ससनांच्या देवा सर कळी आणि सर थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन मासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो सांलोरेस तुज्या रक्त साक्षान जेजूच्या पावलांनी चलोवन आपले रगत वारोवन तुजी विचित्र पदवी दाखयली हे परी तुका साक्षी दिवच्याक आमकां तूं घट करताय आनी आमच्या सक्त कायेन क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं तुजें बळ संपूर्णायेन परझळता देखून सर्गींच्या देवदूता संगाती आमी प्रितुमेर निरंतरी संतोषान तुजी स्तुती गायता पोवी दरबारा सो सर्वेस पोतो सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवा ओ सगी तुका जय जय सर्वेस पोराची नावी येता ताका जय ओ सगी तुका जय जय बापा खरंच तुम पवित्र तुमचं सगळ्या अपवित्रपणांची जर तुझ्या अपवित्रत्म्यांक धडून देणी पवित्र कर म्हणून आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपल्याच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या आसेसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खयात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची तेच परी जेवण जाता आसतना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी ससणी कराराचें हें रगत पातकांचे मोगसणे मेळच्याक तुमचे बसोत आनी सुमेस्त मनशां बसोत ते वरावतलें हे म्हज्या उडासाक करात भवर्तसो गुट परगटुया सोमीची सुबेलो सोमीची सुबेलो सोमीची सुचीव साळा हो भवर्तसो गुट आमी परगटा जिसू नव्यान येतो बापा जेजूच्या मरणाचो आनी जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवीत सोंड आनी सडवण्याची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सवतल्या आमा समेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्पराक ह्या प्रितमेचे विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवन बापा जेराल्ड आयजाक आमच्या गुवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणीची काकुळट कर तांकां आनी तुज्या इश्टगातीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मरे देवाचे मये सांगाती तिजो पती भाग्यवंत जुजे भाग्यवंत दनबुता आनी सर काळे तुका मानवाल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर सा लोरेसा बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू संगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापाक सर वंदनांनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमच्या सडवणदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन आमी म्हणुया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजे राज अमकय तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं
आमचो दिसपडटो ग्रास आजून कधी आणि आम्ही आमचे चुकलेले आमक शिता तशें आमचे पदकां बोगस आणि आमकां ताळन पडून दिनाका पूण वायटांतले आमकां सर्वेस्परा सर वायटांतले आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्थकाय आमकां दी सर्गींचे भाग क्रिस्ताचे येणे बरवशान त्रेकतल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आणि सर आकांतांतली वाटय कित्याक राजवडके पदवी आनी महिमा तुजे ससनाच्या ससना सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तुमची येता आनी राजवट चलयताय ससनांच्या ससनांक सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवय आसूं तुमचे सवे आसूं एकामेकाक शांती दियात शांती तुमचे देवाची शेळये संसाराचे पाप काटेले आमची गागूत कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप काटेले आमकां शांती दे आमकां शांती ही देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती त्याच्या जेवणाका पयलीं आमी सर सुभागी सुम्या तुवें म्हजे भितर म्हाका पवना पूण तुज्या उतरान म्हाका भलायकी क्रिस्ताची कूड आनी रगत म्हाका ससनाच्या जिविताक सांबाळूं आमेन ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 189 189 सोम्या जेसू स्वागत तुका दी तुजो सांगात म्हाका सोम्या जेसू स्वागत तुका दी तुजो सांगात म्हाका ये जेसू ये काळजान म्हज्या काळीजे मोगान तुज्या ए जेजुये काळजान म्हज्या काळीज हे मोगान तुज्या काय उंडो जीवितासो तूं सोम्या रायकाल ससो निताय उंडो जीवितासो तूं सोम्या रायकाल ससो ए जेजुये काळजान म्हज्या मोगान तुज्या ए जेजुये काळजान म्हज्या काळीज हे मोगान तुज्या
सोमी मोसो साला तुझो मोग म्हाका दिला तोळी सोमी मोसो साला तुझो मोग म्हाका दिला Page number 201, 201. मुखान मोजा आयलाय सोमिया काळजान विडोर केला तुकाच म्हाका दिवून नंदनिया संतोष म्हाका दिला मोग मोजो करताय कश्टां दुखान पावताय उपकार तुजो भाव उरता तुजे मोटेन समकोन तुजे सरशी पावो जीण कोर बेसाडटा मोगान मोजा आयलाय सोमिया काळजान विडोर केला तुकाच म्हाका दिवून नंदनिया संतोष म्हाका दिला प्रार्थुया जेजूच्या आणि आमच्या मोगाळ बापा आम्ही घेतलेल्या प्रितीमोगाच्या जेवणावरवी भगवंत लॉरेसाच्या काळजापुरी आमची काळजां आमच्या दुर्बळ भाव भयणीच्या कश्टांक आनी हाल उपद्रांक उगड आनी तांच्या गरजांक पावोवंक आमचे हात पांय सुडसुडीत कर गरिबांच्या आनी अनीत भक्तल्यांचे हक्का राखूंक आमकां जागृत कर आनी ह्या हक्कां पासत कश्ट मरण लेगून सोसूंक आमकां तयार कर ह्या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी सर्वेच पोर तुमचे सवे आसो सर पदवेदार देव बाप आणि पोत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालू वसून यात क्रिस्ताची महिमा प्रगट करूंक हांव तुमकां धाडटा देवाचे बसात प्रधान याजक जावन आयचे मिसाचें बलिदान आमचे खातीर भेटयल्ल्या भोवमानादीक बाप विन्संट क्रास्ता कॅथलीक बोर्ड ऑफ एज्युकेशन हाचो कार्यदर्शी उडपी DSS हांकां तुमचे नवें आनी विकार बापांचे नवें आभार मानून घेता आनी देव बरें करूं म्हणटा तशेंच साह भेटवणी केला मानादीक बाप जेकब आल्वारीस पालोटोयन मेळाचो याजक हांकांय हांव देव बरें करूं म्हणटा तेर्स आनी लितुर्जीची जबाबदारी घेतल्या आमच्या बासिलिकाच्या लितुर्जी समितीक देव बरें करूं भक्तीक आनी तांच्या आत्मीक गरजां खातीर वा बासिलिकाच्या अभिवृद्धीक आर्थीक सहाय अर्गा मिसां वा तेसावांची मिसां दिवंक आसात तर बेसिलिकाच्या स्टॉलाक संपर्क करचे तशेंच जेवणाक एका दिसाच्या खर्चाक रुपये 30,000 जातात भक्तिकांक ह्या आध्यात्मीक कार्याक वंतिगे दिवंक अवकाश आसा ह्या पुंतळ्यार चलच्या आत्मीक कार्याक तुमचें बरें मोन ह्या द्वारे दाखोव येता बेंजार केल्लें मीठ आनी धार्मीक वस्तू स्टॉलांत मेळटात
हप्त्यामध्ये हर एक दीस आत्मिक समालोचन कावन्सिलिंगा खातीर याजक मेळटा मुंगड फोना मुखांतर येवचें. कुमसारां आनी वांजल रजारा खातीर याजक लभ्य आसात. नोवेनेच्या हर एका दिसा हेर खर्च रुपये 7,000 तावन 8,000 रेतीरे बाबतीन आसा. उदार मनांनी दानी ह्या पवित्र कार्याक बरें मोन दाखोवंक कुमकेचो हात दिवंक तुमकां विनंती. जेवण इगर्जेच्या फाटल्या कुशीन कुमसाराच्या माटवांत आसतले उदकाची वेवस्था आसा. सिंकांत वेस्टेज घालनाकात. हात आनी प्लेटी धुवंक गर्दी करिनाकात. 2 सायडीन तावन वाट आसा. स्वयंसेवक तुमकां सहकार दितले. स्टॉला कडेन आसचे शौचालय तुमी उपयोग करी येता. आतां प्रधान याजका लागीं विनंती करता मुखार येवन मुर्दोम आनी प्रायोजक आनी वंतिकी दिल्ल्यांक बेंजार केल्ल्यो मानाच्यो वाती दिवंक विनंती करता. सर्गेंचे बापा सरपदेदारा बापा ह्या वातींचेर तुजो आशिर्वाद घाल. ह्या पवित्र थळार सांतलो रसाच्या मनाक मुर्दोम दिल्ल्या वंतिकी दिल्ल्या जेवणाचे प्रायोजक जाल्ल्या विविध रितीन कुमोक केल्ल्या तांचेर आनी तांच्या कुटुंबाचेर तुजे आशिर्वाद पडूं. तांणी दिल्ली ती वंतिकी मुर्दोम आनी दाना मुखांतर सालो रेसाक मान जाताना तांचेर आनी तांच्या कुटुंबाचेर विशेष आशिर्वाद देवन येवं दी. ह्या वातीचो उजवाड सर तराचो काळोख पयस कर म्हूण मागता हांव क्रिस्त आमच्या सम्या मारिफात. आमेन. आता नांवां वाचून सांगिल्ल्यांनी प्रधान याजका लागीं तावन वाती वर्णवेचे. पिरजेंत लीना पिंटो आजेकार, लीना पिंटो आजेकार. दिलन आयविन डिसोजा कुलशेखर कुवेट, दिलन आयविन डिसोजा कुलशेखर कुवेट. मुर्दोमो जॉर्ज डिसोजा उजिरे, जॉर्ज डिसोजा उजिरे. अशा जेवणाक वंतिके दिल्ल्याची नांवां ब्रायन पीटर मार्टिस मूडबेळ्ळे, ब्रायन पीटर मार्टिस मूडबेळ्ळे. जोसेफ सिरिल वास किरें, जोसेफ सिरिल वास किरें. लीना पिंटो आजेकार, लीना पिंटो आजेकार. टेरेन्स अन्नी मतायस बेळमण, टेरेन्स अन्नी मतायस बेळमण. स्टॅनी मार्क लोबो बेळमण, स्टॅनी मार्क लोबो बेळमण. विलियम मॅक्सिम मचादो बंटवाळ, विलियम मॅक्सिम मचादो बंटवाळ. मेल्विन डिसोजा नकरे, मेल्विन डिसोजा नकरे. नोवेनांचे गीत गावचे. सौम्याची स्तुती करिया बुकान पेज नंबर 163 163. वाके बंदलोरेसा आमचेर तुजी दिश्ट घाल. देवा खानन मैमाती वंची तो फावोक. वाके बंदलोरेसा आमचेर तुजी दिश्ट घाल. देवा खानन मैमाती वंची तो फावोक. उदर मोनामी सेवा करून संगीत उची करून देणी चियम साधीची. वाके बंदलोरेसा आमचेर तुजी दिश्ट घाल. देवा खानन मैमाती वंची तो फावोक. सालो रेसाक मागणे हे जैतेवंत मार्तिरा सालो रेसा. तरण्या प्रायरच वार्ता खातीर
कठीण कस जीव दिल्या आयकमचे कालते मागणे वरत्या पातळीन आम्ही तुझे सटशी आयल्या जेव भावार तीर बरोसो देवा सोने आमच्या बेलासो करमोग आमकां जोड दे आमच्या अभ्यासात सरी जावन निष्कळपण आमचे ते परजळशें कर आमच्या सर्वात्मेक आनी संवसारी वडिलांतय कलतेपण विलक्षें कर दुबळ्या धाकट्यांक पिडेंत कश्टान घरांत आमच्या संद्रापा प्रमाणे आमी पावशें कर अनभवत्यांक आनी भवतान शेणिल्ल्यांक सर्गींचो उजवाड आनी देवाची वळख मेळाशी कर तुझ्या बळाक मजतीन देवाचे राज संवसारार विस्तारून दी आमच्या कुडीआत्म्याच्या सरगरजांनी आमकां पाव प्रतीक जावन मेळिल्ल्या उपकारांक अर्गां दितात स्कॉलरशीप मेळिल्ल्याक अर्गां दितात काम मेळिल्ल्याक अर्गां दितात कोरोज गूण जाल्ल्याक आनी तशेंच पयण बऱ्या रितीन जाल्ल्याक अर्गां दितात तशेंच सबार कारणां खातीर सबार रितींनी विनवण्यो सालोरे समुखांत्र मजतीन मेळिल्ल्या खातीर ह्या सर्व उपकारांक अर्गां दितात अर्गां तुका सोमिया अर्गां तुका धनिया अर्गां तुका अर्गां तुका आता आनी ससा. विविध दसामां पासत हांगासर मागतात फिट्स रोग गूण जावचे पासत बरी सैरीक मेळच्याक थायरॉयड आनी हार्मोनाचे प्रॉब्लेम सॉल्व जावचे पासत जागो बऱ्या रेटीक सेल जावंक डिलिव्हरी बऱ्यान जावंक शेअर मार्केटींत हांव वगडायिल्ले पयशे पाटी मेळच्या खातीर विजा मेळोवंक राग सांडोवंक भुरग्यांचे देणे लाभोवंक भुरग्यांक शिकोवंक बरी मत दिवंक बरी भलायकी मेळोवंक काजार बऱ्या रितीन जावंक बरें काम मेळोवंक न्यू लायफ सोडून समर्थीक पाटी येवंक बरे मार्क्स मेळोवंक टिचींग कोर्स करूंक UK युनिवर्सिटींत एडमिशन जावंक दिल्ले पयशे पाटी मेळोवंक आवय बापाय मदें शांती समाधान राज करूंक IELTS क्लियर जावंक एलर्जी गूण जावंक बिझनेस बरें जावंक मल्लिगे कृशी बरी जावंक शिरांचे समस्ये समाज जावंक चोरी जाल्ले पयशे आनी भांगार पाटी मेळोवंक लोन जाता तितले वेगीं फारीक जावंक मोतीची पिडा गूण जावंक कानाचे समस्ये समाज जावंक डिप्रेशनांत तावन भायर येवंक परगांवांत बरें काम मेळोवंक 5 वर्साच्या भुरग्यान बरें करून उलोवंक घर बांदूंक फावो जावंक बें पयस जावंक जावंक इंटरव्यूवांत पास जावंक सक्कड आपायांतलें राखून व्हरूंक शिकिल्लें मोतींत उरोवंक काजारी जोड्यान मोगान जियोंक कोंकली आनी दम बांदचे रावोंक घर जागो नांवार जावंक मेडिकल टेस्ट पास जावंक कंत बेजाराय पयस जावंक किळे समकूळ गूण जावंक मागतात तशेंच युरीन इन्फेक्शन गूण जावचे पासत बोर्ड एग्जामांत बरे मार्क्स मेळोवंक आमाल पियेवणें सांडूंक कातीची पिडा गूण जावंक एका दादल्याचे पांयांत आनी ताच्या हातांचे बळ पाटी मेळच्या खातीर मागतात तशेंच प्रत्येक इराद्या पासत ह्या नोवेनांत मागतात कुटुंबांतले आनी वैयक्तीक जिवनांतले समस्ये परिहार जावंक तशेंच एका तरणाट्याचे थ्रोट कॅन्सर गूण जावंक मागतात ह्या सर्व इराद्यां पासत माग्यां कोणा पासत आमी मागता आनी आमी कोणाक आमचें मागणें बसयलां तांच्या इराद्यां पासत ह्या नोवेनाच्या इराद्या पासत आमकां सुमेस्तांच्या गरजां पासत ह्या पवित्र थळाचे सर्व समस्ये इत्यर जावचे पासत आमी माग्यां पाटी पडलेली सगळी योजना पोंताक पावोवन दी म्हणून माग्यां ಕರ್ತರಾದ ದೇವರ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಸಂತ ಲೋರೆನ್ಸರ ಭಿನ್ನಗಳ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಹೃದಯ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಕೋರಿಕೆಗಳನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲ್ಪಡಲಿ. ಸಂತ ಲೋರೆನ್ಸರ ಮುಖಾಂತರ ದೇವರ ಕೃಪೆ ಅನುಗ್ರಹ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇರಲಿ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ರೋಗ ರುಜಿನಗಳು ವಾಸಿಯಾಗಲಿ ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ಈ ಕಾರ್ಲದ ದೇವರ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳು ದೇವರು ಕೇಳುವಂತಾಗಲಿ ಎಂದು ನಾವು ಭಿನ್ನಯಿಸೋಣ.
ऐक मोचे मागणे सौम्या देवा उदार काळी सुदी म्हाका आयच्या दिसा शेकी भावार्था प्रमाणे बरी क्रिस्तांवची जीव बागी मरण मरून सर्गा तुझ्या संगता ससना देवा कबूलचे बाग आमकां सुमेस्तांक फावो कर आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आनी आमी आमची सगळ्या मुक्षिता तशें आमची दिवत खावंक बगोस आनी आमकां आदारण पडून दिनाका वायट आनी आमकां निवड. नमान बरे कृपेन बरले सुमी तुझे संगता स्त्री तर तू सदैव आनी सदैव फॉल तुझ्या कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाक्षमय आमो अभ्यांगात आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळी आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्रत्म्याक जशादी तशा San Lores martirama pasot vinatik कर. Cristo वचन आमी पोवचोचे खातीर प्रार्थुया ये सरपतितारा देवा भाग्यवंत लोरेसान आपल्या वळवळांच्या उज्याचेर जैत वराशेन तुवें केलें. आमच्या अवगुणांची केंडां आमी पालवायशी कर म्हूण आमी लालेवन मागता. क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमेन. सुमयांचे नवी आमचो आदार ताणे रचला सर्गाणी संवसार सुमया दयेन ऐक म्हजे मागणे आनी म्हजी बाब तुजे पोशी पावथी सोमी तुमचे सवय आसूं आमचे सवय आसूं. प्रार्थुया सर पदवेदर आनी ससण देवा तुजी गुण करची सकत पिडेस्त कुडीनी वतून कश्टांच्या तुज्या भुरग्यांक तूं आशिर्वादीत करताय आनी व्हडा मोगान सांबाळताय. ह्या तुज्या विश्वासी साकरा साकरींचेर तूं दयाळ दिश्ट घाल. पातकाक शिक्षा जावन रेवडलेल्या सर बांद पासांतले नाका सोडय. मोतीची आनी कुडीची सर दूख तांचे तोंड पयस कर. तुज्या गणित काकुळतीचेर पातयेवन आयिल्ल्यांक तांकां तुज्या भक्तां सान लॉरेसाच्या प्रत्येक मजतीन कुडी आत्म्याची भलायकी लाभय. ह्या बासिलिकान तुज्या दैवीक सहवासाचो संतोष आनी समाधान तांकां मेळ्ळी धादोसकाय तांची जावं दी. अशें शांती जोडिल्लीं ती तुजी साकरां जेजू क्रिस्ताच्या शिकवण्या आनी देखी प्रकार चलोवन तुजो मोग आनी बरेपण पासारची खरी भक्तिवंतां जावन जियोवचें आनी तुका महिमा दिवचें भाग तांकां फावो कर. क्रिस्त आमच्या सुम्या मरेफा सोमी जेजू क्रिस्त तुमच्या सगळ्या रावो आनी तुमचें संरक्षण करूं. तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळूं. तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरूं. तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखो. तुमच्या वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं. आनी सर पदवेदार देवा बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवा आनी तुमचे सगळे सदां आमेन. दार तुझ्या आत्म्या दार तुझ्या आत्म्या दार तुझ्या आत्म्याक आमचे बापा दार तुझ्या आत्म्या दार तुझ्या आत्म्या दार तुझ्या आत्म्याक आमचे दार तुझ्या आत्म्या दार तुझ्या आत्म्या दार तुझ्या आत्म्याक आमचे बापा दार तुझ्या आत्म्या दार तुझ्या आत्म्या दार तुझ्या आत्म्याक आमचे आत्म्याये तुझ्या मंदिरात आत्म्याये मुझ्या जिवितांत आत्म्याये हांव आशेता आत्म्याये हांव लालें आसा आत्म्याये तुझ्या मंदिरात आत्म्याये मोच्या जिवितांत आत्म्याये हांव आशेता आत्म्याये हांव लागीं आसा
Te voi tu so mo, te voi tu so mo, te voi tu so mo amche. Giêsu te voi tu so mo, te voi tu so mo, te voi tu so mo amche. Te voi tu so mo, te voi tu so mo, te voi tu so mo amche. Giêsu Te voi tu so mo, te voi tu so mo, te voi tu so mo amche. अज्ञाये तुझ्या मंदिरात, अज्ञाये मुझ्या जीवितात, अज्ञाये हांव आशितात, अज्ञाये हांव राखोन आसा. तुझ्या मंदिरात, अज्ञाये मुझ्या जीवितात, अज्ञाये हांव आशितात, अज्ञाये हांव राखोन आसा. ए पवित्रज्ञ, ए पवित्रज्ञ, ए पवित्रज्ञ आमचे. दयेन ए पवित्रज्ञ, ए पवित्रज्ञ, ए पवित्रज्ञ आमचे. पवित्रज्ञ, ये पवित्रज्ञ, ये पवित्रज्ञ आमचे. ये पवित्रज्ञ, ये पवित्रज्ञ, ए पवित्रज्ञ आमचे. ये पवित्रज्ञ, ये पवित्रज्ञ,